मी रावया. आमी समज दोळे बंद करूया. आणि ज्या कारणाक लागून आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या त्या जेजूचो उगडास करूंक जावं त्या जेजूचे उतराचेर आमची नदर मारूंक, त्या जेजून जी करणी आमच्या पासत केल्या 2000 वर्सां पयलीं, आयज आमी एक घडीभर नियाळ करुया आनी त्या जेजूक त्या खुर्सार पळोवया. जे भाशेन त्या खुर्सार तो जेजू तुज्या आनी म्हज्या पासत उमकळ्ळो. हो नियाळ आमकां वर्सांतल्यान एक पाटी न्हय, पूण दर एका घडयेक आमच्या जिवितान आमी हो नियाळ करचो. आयज जें जिवीत आयज आमकां फुक्याचें देणें कशें हें फावो जालां, जें बरेंपण आमकां फावो जालां, जें सासणीक जिवीत आयज आमकां जें फावो जालां, हें त्या जेजूच्या सॅक्रिफिसाक लागून. आयज त्या जेजूची खबर आमी जेन्ना आयकतलीं, उतरांतल्यान आमी समजतलीं, आयज हो मोग बापान जे भाशेन जेजूचो केलो, आयज आमी अणभवतलीं ह्या शिकवणींतल्यान बापान आमचो कितलो मोग केलो ताच्या पुता उदेशी. जेजू त्या खुर्सार उमकळ्ळो, ताच्या रक्ताचो शिवोर ताणें केलो, ताच्या हाडां पासून मेजूंक जातालीं म्हणटा. हे सगळ्या दुखान आनी कोश्टान जेजू पासर जालो आयज तुज्या आनी म्हज्या पासो. आनी बेश्टें न्हय, पूण ताणें इतलो आमचो मोग केलो. ह्या मोगाचो सदांच आमच्या काळजान आमी नियाळ दवरून तोच मोग आमी एकामेकाक दिवंक ताच्या उतरांतल्यान आमी वाडोंक, चोडोंक आनी ताच्या उतरांतल्यान आमी स्ट्रॉंग आनी स्ट्रॉंग जावं. पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागोया ह्या मागण्यांतल्यान आनी सोत मानया तो आमकां तो आदार दिता म्हूण. दर एकी घोडे पवित्र आत्मो तयारूच आसा आमचे त्या एका उल्याक एक ताळो आमचो आयकोंक तो आमकां ताची गरज आसा म्हूण, आनी तो तयार आसा ती गरज आमची पुरी करूंक. आयज आमच्या जिवितान जायते प्रश्न आसत घोडेक, हे सगळे प्रश्न आमी एक एक घोडेक सायडीक दवरया आनी आयज आमचें काळीज, मन, ध्यान सगळें उक्तें दवरून ही देवाची शिकवण आमी आयज आयकोया. आनी जे भाशेन आमी आयज कसल्याच परिस्थितीन ह्या जाग्याचेर एकठांय जाले आसत घोडेक, पूण आमी वेता आसतना खाली वेचिना, येयल्या तशी वेचिना, पूण आमी हें उतर जें सासणाक तोखता तें उतर आमी घेवन वयतलीं. आनी देवाचें उतर जावन आसा जिवीत, देवाचें उतर जावन आसा मोग, देवाचें उतर जावन आसा आमकां एक भोगसण्याची खात्री, आनी देवाचें उतरूच जावन आसा आमच्या सगळ्या जिवितान संकोश्टान, त्रासान, कोश्टान, पिडेन, तशेंच कसल्याय दुखान एक घोटाय कशी आमकां. आयज आमी तीच घोटाय घेवन घरा वयतलीं आनी आमचें जिवीत आसलें तशें आनीक आसचें ना, पूण अदीक आनी अदीक फळादीक जातलें. हो आशिर्वाद देवाचो आमचेर सदां काल ताणें तोखता तसो केला आपल्या पुता उदेशी. या आमी खालतीकायेन त्या उतराक आमी खालती जावन आमी खालतीकायेन आनी बाबार्थान ते त्या शिकवणेंतल्यान एके भाशेन आपणावया. आनी जो फळ आयज आमकां फावो जातलो तोच फळ आमी दुसऱ्याच्या जिवितान एक तांकांय त्या फळाची आमी वळख दिवया आनी त्या जेजूची आमच्या करणे उदेशी आमी दुसऱ्याकूय आमच्या हेरबोती आहा तांकां आमी वळख दिवया. पवित्र आत्म्या तुका आमी उलो मारता आनी आमी सोत मानता तूं आमच्या मदें हाजीर आसाय म्हूण, आनी जें कितें आमी शिकतलीं आमी सोत मानता पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकयता म्हूण. बाबा तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. हे जायती करणी तुवें आमकां केल्याय बरेपणाची, आमच्या फायद्याक, आमच्या मोगाक. सुरवातेक जे भाशेन तुवें आमकां रचलेली तुजे मोहिमे पासत आयजूय तुजी येवजण आनी मांडणी तीच आहा, पूण आमी घोडेक शेणल्या, चुकल्या, भटकल्या ह्या संवसारान, पूण तुज्या पुतान ताच्या सॅक्रिफिसान, ताच्या मोगान आयज आमकां परत्यान तुजे सोशी एकठांय केल्या. ते तुज्या वर्त्या देण्या पासत तुका आमी दिनवासता आनी तुका आमी आर्गां दिता. आनी आमचें काळीज मन पवित्र आत्म्या तूं उक्तें करता ह्या वेळार तुजी शिकवण आयकोंक म्हूण आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन, आमेन. बसूया. प्रेज जीसस. हालेलुया. ओके, कितल्या जाणांनी उतर पयलीं आयकलां देवाचें केन्ना तरी? सगळ्यांनी आयकलां? टिचिंग्स आयकतात? तूं धाडटाय न्हू सिस्टर तांकां टिचिंग मग आयकतात? केन्ना आयकोंक ना फर्स्ट टायम? फर्स्ट टायम आयल्या. ओके, कांय नजो, आमी गेलेली फर्स्ट टायम आनी आमकां तर कांय कोण आहलेलें. प्रेज गॉड. ओके, फर्स्ट टायम आमी शिकवणेक आयल्या आसत फर्स्ट टायम, बट जेजू आमकां उतर फर्स्ट टायम आयकतात आमी? जेजूची वळख आमकां फर्स्ट टायम मेळटा ना न्हू? जेजूक आमी आयकलां ल्हानपणी सान, आमी जल्माक सान, आमी आमच्या मायबायच्या घरान जेन्ना आमी जल्मले आमी तेन्ना सान हे जेजूचें नांव, बापाचें नांव, पवित्र आत्म्याचें नांव, मोरयेचें नांव आमच्या कानार आहा, वय ना? आनी ज्या लोकांनी जेजूक सोत मानून ताका आपणाच्या जिविताचो सोमीधोनी करून आयज तांच्या जिवितांतल्यान जायत्यो मिलाग्रे घडल्या, वय ना? आयज तांची खबर आमच्या कानाचेर आहा, जांकां आमी सांत म्हणटात, वय ना? सांतांक पासून कशें तांच्यो मिलाग्रे करूंक पावले ते कित्याक?
ताणीन जेजूच्या उतराक जावं जेजूच्या कोरणेक जावं जेजूक ताणीन स्विकारलो स्वत मानलो कित्याक जेजून कितें म्हणलां म्हजे उद्देशी तुमच्यांनी सगळें करपाक जाता पूण म्हजे विरे तुमच्यांनी कांयच करपाक जायना. आयज ज्यो कितें आमी मिलाग्र्यो पळयता पळयना आयकतात तरी आमी मिलाग्र्यो आयकना मिलाग जाली हें जालें तें जालें पेकोणी जाली डिलिव्हरन्स जालें हिलींग जालें आमी आयकता न्हू अजाप जालें हें सगळें अजाप कशें घडटा हा जेजू विरेत कांय जावंक शकना. पूण आतां संवसारान दुसऱ्योय सोक्त्यो हांव ना म्हणना दुसऱ्याय सोक्त्यांनी जायत्यो मिलाग्र्यो आमकां दिसती पडटा पूण जेजू कितें म्हणटा सासणाक तोखता तसलें आमकां सासणाच्या सासणाक आमकां सुट्टा फावो जाता तसली आमकां हे सुवातेचेर मेळना. हांव म्हणना की संवसारान दुसरे कसले शोक्त्यो ना आसूंक जाता पूण जेजू कितें म्हणटा म्हज्या विरेत तुमच्यान कांयच करपाक जायना पूण म्हजे सोवे तुमच्यान सगळें करपाक जाता. इन जॉन 15 जेजू म्हणटा सो आमकां कोणाच्या आसण्यान रावपाक जाय जेजूच्या कित्याक तो जावन आसा आमचो सोमी दोनी सोडवणदार आमच्या पासो त्या खुर्सार गेलो वयगो ना आनी खुर्सारूच उरलो खंय गेलो मागीर खुर्सांतल्यान फोंडान वयगो ना ग्रेव आनी ग्रेवांतल्यान तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. शुभ वर्तमान कितें आमकां शुभ वर्तमान म्हणजे कितें पयले सुवातेर आमी म्हणटा न्हू मातेवाचे पुस्तक शुभ वर्तमानान आमी म्हणटा न्हू शुभ वर्तमान गॉस्पल ऑफ मातेवाचे शुभ वर्तमान जावं लुकाचे शुभ वर्तमान म्हणजे कितें तुम्ही आयकूंक ना मिसाक म्हणटा अधिकार म्हणना बगर बगर शुभ वर्तमान तुम्ही आयकलां आसतलें न्हू हे शुभ वर्तमान म्हणजे कितें गॉस्पल इंग्लिशीन कितें म्हणटा गॉस्पल म्हणजे कितें कोंकणीन आमी शुभ वर्तमान म्हणटा हिंदीन आमी सुसमाचार म्हणटा शुभ तो गॉस्पल म्हणजे कितें केन्ना आमी चिंतलां काय आमकां जाणा जावपाक जाय म्हणून हे पोन्न्या कोरारान आमकां आयकोंक येता शुभ वर्तमान गॉस्पल आमकां पोन्न्या कोरारान आयकोंक मेवला खंय तरी नव्या कोरारान वयगो ना ओके. शुभ वर्तमान म्हणजे बरी खबर इतली बरी खबर बऱ्यांतली बरी खबर शुभ वर्तमान म्हणजे कितें बरी खबर शुभ वर्तमान म्हणजे एक गुड न्यूज आमच्या पुस्तकाचेर बसून आमी पळयता न्हू गुड न्यूज हो गॉस्पल जावन आसा शुभ वर्तमान जावन आसा बरी खबर गुड न्यूज. आतां गुड न्यूज म्हणजे कितें बरी खबर वयगो ना ते खबरेक बरी कित्याक म्हणटा कित्याक तातूंतल्यान बरें दिसती पडटा करेक्ट न्हू तातूंतल्यान बरें दिसती पडटा. आतां ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां कितें दिसती पडून आयलें कितें समजूनी आमकां आयली शुभ वर्तमान सुरू जाता खंयसर मातेवाच्यान वयगो ना नवो करार खंयच्यान स्टार्ट जाता मातेवानसान करेक्ट न्हू. आतां मातेव पयले 4 जे गॉस्पल आहा मातेव जालो मार्क जालो लूक जालो जॉन जालो वयगो ना हातून आमी कोणाची खबर पळयता कोणाची खबर आमी पळयल्या कोण आमकां इंट्रोड्यूस जाला नव्या करारान तुमी भियेतात म्हाका मागीर तुमी सांगात न्हू रॉंग जाल्यार जावं रॉंग जाल्यार आमी शिकतलीं वयगो ना तुमकां दिसता आसलें हांव हिंगा स्कॉलर रावला म्हाका तर कांयच कळनासलें हांव पयलेंच सांगता एटलिस्ट तुमी ते तरी गॉस्पल जाणात सो म्हज्याकीन तुमी न्हू कितल्याशाच वाटांनी बरी हा सो तुमी आन्सर सांगात रॉंग पासून जालो कांय प्रॉब्लेम ना वी आर लर्निंग ओके. आमी हांगासर कोण कोणाक वयर हाला करपाक येवंक ना ओन्ली थिंग आमी क्वेश्चन कित्याक विचारता जेन्ना क्वेश्चन विचारले बुडीक म्हाका तो आन्सर खबर ना समवेर म्हाका म्हाज्या मनान ते ट्रिगर जाता हांव हें नको आहलें सो लेट मी पुट इंटरेस्ट एंड नो अबाउट दीस वीच आय नेवर न्यू. आमी गॉस्पल शुभ वर्तमान आयकतालीं पूण केन्ना अर्थूच नको आहलेलीं पळय के भशेन आज जाणा आहलेलीं ना न्हू पूण आयज आमकां कितें तरी शिकोंक मेवता आनी शिकत जाल्यार कितें जाता आमकां 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 बऱ्याक वायटाक शिकप कसल्याच गजालीचेर शिकप. आतां गाडयो आमी शिकचे पयलीं चलयतात कित्याक शिकता कित्याक आमकां चलोवंक जाय चलयल्या उपरांत ताचो फायदो आहा वा ना ह्या सुवातेनसान दुसऱ्या सुवातेर वरांची वर आमकां बसीक रावपाची गरज ना स्पेशली तुमकां ह्या वद्दान न्हू आमकां सगळ्यांक हांगासर गाडयेची हें आसोंकूच जाय कित्याक नाजाल्यार कंटिन्यू हा बसी तुमकां हांगा चालू ना न्हू तुमी जाणा पळय कशें आहा तें सो गाडयेचो फायदो आहा कसलीच गजाल जेन्ना आमी शिकता तातूंतल्यान आमकां फायदो जाता. जर आमी गाडी शिकता आमकां ह्या सुवातेनसान ते सुवातेर वचपाक व्हेरी इजी जाता तातूंतल्यान आमकां फायदो जाता. जेन्ना आमी ताजें उतर शिकता उतराची जाणवाय आमकां मेवता जेजू म्हणटा तुमकां जेन्ना हे उतर तुमी शिकतेल्यात ह्या उतरांतल्यान तुमकां
कितें गमोन येतले? कितें गमोन येतले उतरांतल्यान? जेन्ना तुमी म्हजें उतर शिकतल्यात त्या उतरांतल्यान तुमकां कितें तरी गमोन येतले आनी डॅश गमोन येतले आनी डॅश तुमकां सुटका दितली. ह्या उतरान म्हज्या तुमी तर रावशात, ह्या उतरान तर म्हज्या तुमी कंटिन्यू करशात, तुमकां डॅश घालता हांव. डॅश गमोन येतले आनी डॅश तुमकां सुटका दितली. फिल इन द ब्लँक ऑर डॅश. सांगा पळोवया कितें तें. जेजू कितें म्हणटा आपल्याशी सांग. जुवांच्या 8व्या विस्वरान. ओके हां, एकूच वाचता हांव तुमकां. पे अटेन्शन हां. जॉन 8. ओके, जॉन 8 आम्ही वाचया 30 वर्ड्सान. ओके. And he spoke these words, many believed on him. Jesus spoke these words and many believed on him. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you abide in my word, then are you my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. तुमकां डॅश गमोन येतले म्हणजे तुमकां सोत गमोन येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. आयकलेलो हो स्क्रिप्चर. सोत गमोन येतले आनी सोत सुटका दितली. यू शॅल नो द ट्रूथ अँड द ट्रूथ शॅल सेट यू फ्री. आयकूंक ना? आयकला न्हू. तुमी केन्ना तरी नियाल केल्या काय? कसल्या स्वताची खबर उलयता काय हें पुस्तक? कितें सोत काय हें? कसले स्वताची खबर? आतां सोत गमोन येता आनी ते सोत कितें दिता? सुटका दिता ओ स्वतंत्र करता. सोत जेन्ना ट्रूथ जेन्ना गमोन येतले, ट्रूथ शॅल सेट यू फ्री. फ्री जावपाक जाय जाल्यार आमी पयले जाणा जावंक जाय खंय तरी आमी कसल्या बांदपासान बांदून आहा. वयव ना. एका कैद्याक सुटका मेवल्यारूच तेजी सुटका जातली. म्हणजे कितें तो पयलीं कितें आहा? कैदी आहा. सुटकान भोंवता त्या मनशाक सुटकेची गरज? कैद्याक की सुटकेची गरज, रायट? सो जेजू आमकां कशी पळयता की आमी कसले तरी 14ची कैदी जावन आसलेली हा, तेका लागून तो म्हणटा तुमकां सोत गमोन येतले आनी ते सोत तुमकां सुटका दितली. समजता? इतले समजले? जेन्ना सोत गमोन येतले. आतां आमकां दुसरो प्रश्न कितें आहा? हें सोत कितें? पयली सुवातेर आमी म्हणटा शुभ वर्तमान. शुभ वर्तमान म्हणजे कितें? जेजूची बरी खबर. द गुड न्यूज ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. अँड वॉट इज दॅट गुड न्यूज? What is that good news? What is the good news? Good news कसलो तो? सिस्टर गुड न्यूज कितें? गॉस्पेल आमकां कितें न्यूज दिता? बरी खबर. शुभ वर्तमान आमकां कितें न्यूज दिता? जेजूची बरी खबर. जेजूची बरी. कितें खबर ती बरी? बऱ्यो करुण्यो. जेजूच्यो बऱ्यो करुण्यो आमकां बरी खबर. आनी कितें बरी खबर गाय? आतांच जेजू म्हणटा तुमकां सोत गमोन येतले आनी तुमची सुटका जातली. जेजू म्हणना हांव तुमची सुटका आपणे तुमची सुटका केली जावं आपूण तुमकां तुमची सुटका करूनच आपूण वयता अशें म्हणना. पूण केल्या जेजून सुटका. हांव ना म्हणना. पूण सुटका जेजून केल्या पूण संवसाराक ती सुटका जाल्या म्हूण खबर ना. नाजाल्यार जेजू म्हणटलो आसलो तुमकां सोत गमोन येतले आनी सोत सुटका दितले म्हूण तुमकां स्वतंत्र करतले म्हूण म्हणटलो आसलो जेजू. जेजून कित्याक म्हणलें काय तुमकां सोत गमोन येतले आनी सोत तुमकां सुटका दितले? कित्याक म्हणलें काय जेजून? पयले सुवातेर पळोवया बरी खबर कसली. ही कितें काय बरी खबर? गुड न्यूज म्हणजे कितें काय वो? आमी गुड न्यूज म्हणून जाणा. गॉस्पेल म्हणून जाणा. गुड न्यूज म्हणून जाणा. शुभ वर्तमान म्हणून आमकां समजलें. पूण कितें तें शुभ वर्तमान? कितें काय? इतलीं वर्सां जालीं आमी आयकता जेजूची खबर. पूण कितें काय ही बरी खबर? कितें काय? ही आमकां केन्ना बुकूय लागोंक ना, तानूय लागोंक ना. बाबा आमकां जाणा जावपाक बरी खबर आमी म्हणटा. पूण कसली बरी खबर काय? ओके, पयले पळोवया. जेन्ना उत्पत्तीचें पुस्तक आमी जेन्ना पळयता देवान आदाम आनी एव एक आज्ञा दिलेली. कसली ती आज्ञा? झाडाचें फळ खायनाका म्हूण. खाशात जाल्यार कितें जातलें? मरतली. करेक्ट न्हू? खाशात जाल्यार तुमी मरतली म्हूण सांगलेलें. पूण जेन्ना तें फळ तांच्यांनी खाल्लें ती मेली. मग देवान सांगलेलें तें रॉंग सांगलेलें काय? देवान आपणाचें उतर बदललें काय?
तशें जालें मागीर कितें जालें सिस्टर कितें जालें देवा बरोशान पयस गेली ओके देवा सोरशिल्ली पयस गेली मरणाचो अर्थ कितें मरण म्हणजे कितें मरण म्हणजे सेपरेशन फ्रॉम गॉड पूण आमी जेन्ना मरणांक पळयता आमी म्हणटा कोण रे बाबा मेलो फिजिकली ते मरण बट दॅट इज नॉट द रियल डेथ ते ओरिजिनल डेथ म्हणजे रियल डेथ हे फिजिकली मोत्ता ते न्हय एक मनीस मोत्ता पळय ते ओरिजिनल मरण न्हय ते मरण जावन एक्सप्रेशन आत्म्याच्या मरणाचे समजले देवा सोर्शिरींतल्यान सांगलें तें करेक्ट व्हेरी करेक्ट सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज डेथ सुरवातेक जेन्ना उतर दिलेलें देवान तांकां कमांड दिलोली आज्ञा दिलोली तें काम करनाका आनी तांच्यांनी वचोन तें काम केलें आनी ते पातकान पडलीं पातकाची गुलाम जालीं पातकाची जेन्ना आमी गुलाम जाता तेन्ना आमी कोणा सोर्शिल्लीं पयस जाता देवा सोर्शिल्लीं पयस जाता करेक्ट न्हू देवान कितें म्हणलें तुमी मोत्तेल्यात तुमी खाशात तुमी मोत्तेल्यात आनी तांणी खाल्लें पूण ती कुडीन तेद्या वेळार मरोंक ना पूण ती आत्म्यान तेन्नाच मेली समजता आनी जेन्ना आमकां जेजूची वळख नासली जेजू खुर्सार मरो पर्यान जेजू संवसारान ये पर्यान आमी सगळीं संवसाराची पर्जा आत्म्यान मेलेली जल्मताली हे जाणा हे समजता तुमकां हे जाणा आसली तुमी जेन्ना एक मनीस आपल्या माय पायक जल्मता एक भुरगें हे भुरगें सदांच आत्म्यान जेन्ना आमी पासून आत्म्यान मेलेली जल्मता कित्याक आमी आदामाचे सोस्तींतल्यान जल्मता समजता तुमकां जेन्ना देवान मनशाक देवान 10,000 मनीस रचूंक ना एकूच मनीस रचलेलो आदाम रचलेलो आनी तेज्या उद्देशी ही सगळी पर्जा जाली ही सगळी आमी पर्जा समजता पूण जेन्ना जेजू आयलो तेन्ना आमचो नेचर जावं आमचो स्वयं जावं आमचे स्वयं म्हणटा तो बदललो जेन्ना आमी आदामाक जल्मलेली तेन्ना आमी कशी जल्मलेली आत्म्यान मेलोली इतलें समजलें कन्फ्युजन जाता ना सो उत्पत्तीचें पुस्तक जेन्ना आमी पळयता देवान आज्ञा दिली मनशान आज्ञा मोडली आज्ञा मोडल्या म्हूण देवान कितें म्हणलेलें मोडीत जाल्यार तुमी मोत्तेल्यात आनी एक्झॅक्टली तशेंच जालें कित्याक देव जेन्ना कितें उलयता तें आनीक बदलना सपोज जर बदलतालें जाल्यार तो आनीक देव न्हय देवाचें उतर सासणांक तोपता पळय तसलें एक काडी पासून बदलची ना म्हणटा सारकें सो आतां जेन्ना देवान म्हणलें की तुमी तर खाशात जाल्यार तुमी शुअरली मोत्तेल्यात आनी ती खरेंच आत्म्यान मेली ही आत्म्यान मेल्या ती बरी खबर मनशाक खुशालकायेची खबर जेन्ना मनीस आत्म्यान मेलो आनी सैतानाच्या ताळ्याक तेंच्यांनी पाळो दिलो कोणाची गुलाम जाली सैतानाची कित्याक कोणाचो ताळो ताणें आयकलें आनी त्या प्रमाणे ताणें केलें ती कोणाची गुलाम जाली सैतानाची आमकां रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 16 आमकां कितें म्हणटा ओके आय जस्ट रीड इट ओके कोंकणी बायबल हा सिस्टर तुझ्या कडेन ओके यू कॅन रीड दॅट रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 16 Know you not that to whom you yield yourself servants to obey, his servants you are whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Conquering was sister. 6 रोमकार होय 2 दुताचो इतिहास जाल्या उपरांत होय 16 मातशें व्हडल्यान ना ना रोमन्स चॅप्टर 6 तू 7 पावला दिसता 6:16 Romans chapter 6 verse 16 Corinthian you open no problem let's see
Praise God. Connect to acne, follow the love bonus, popular postcard book, self-honors, podacho to admire pata, patchy to me, to lam zata, hey to me, no plot, school totes, Roman Nakau, Hawitolia, Pakachi, O Debacha, Diarichi, Vicky Wolf, Tumka Paweta. Okay, 16 start again, 16 again. 1, 2 words, yeah. Yeah, 16 again. Only 16 you read. कोण ऐकल्याची आज्ञा तुम्ही पाळून तुम्ही गुलाम वराची कबलात प्रश्नातो ओके ज्या हराचो तुम्ही आज्ञा पाळतात त्यांची तुम्ही गुलाम जाता. ओके जी कोणाची आज्ञा तुम्ही पाळतात त्यांची तुम्ही गुलाम जातात. कोणाचे आम्ही स्लेव जातात? जी कोणाची आज्ञा आम्ही पाळता तेजी आम्ही गुलाम जाता. समजता? आता जेन्ना आदाम आनी एव जेन्ना त्या बागेंत आहली कोण आयलो उतर दिवन तिका? कानान तेचे कोण उलोवंक आयलो तिचे कडेन? सोरोप आयलो म्हणटा. सैतान आयलो सर्पाच्या रुपान. करेक्ट न्हू? आनी सोरोप आयलो सैतान आयलो सर्पाच्या रुपान आनी तिचे कडेन उलोवंक लागलो. कबला बासाबास करूंक लागलो. प्रेज गॉड सिस्टर. यो उलोवंक लागलो आनी उतरां दिली आनी कितें म्हणलें? 3rd चॅप्टरान उत्पत्तीचें पुस्तक 3rd चॅप्टर आमकां म्हणटा. विल नॉट गो देर. हांव दिता तुका एक्सप्लेनेशन. यू डोंट हॅव टू गो देर. थिंगा 3रा आविस्वरान जेन्ना सोरोप येता आनी एवे कडेन उलोवंक लागता पयले सुवातेर तो येता आनी तो म्हणटा खरेंच देवान सांगलां खंयच्याच झाडाचें फळ खायनाका म्हूण. करेक्ट न्हू? आतां तो कितें तरी उलोवंक आयला. तो एवे कडेन कितें तरी उलोवंक आयला. कित्याक लागून एवेचो फ्रेंड जावपाक आयलोलो तो? ना. देवान मनशाक कितें दिलेलें? आज्ञा. देवाचें उतर जावन आसा कितें आमकां जिवीत. देवाचें उतर जावनूच आसा देव. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Yes or no? In John 1:1 आमी कितें पळयता? उतरच जावन आसा देव. तो सोब जावन आसा देव म्हणटा. वय ना? सो देवाचो सोबदूच जावन आसा देव आनी हो सोब आपल्याचो हे उतर ही आज्ञा देवान त्या मनशाक रोचलेली तेन्ना दिलोली. वय ना? आज्ञा दिलेली. आज्ञा जेन्ना दिता आनी आमी तर पाळिना आमकां तेजे फारीकपण हांव ना. तुमी कितले जाणां गाडी चलयतात? बायक चलयतात? तूं चलयता सिस्टर? बायक चलयता. तुमकां आज्ञा रुल्स एंड रेग्युलेशन्स हांव ना? रेड दिसले फास्ट वचपाचें. स्पीड ब्रेकर दिसलो फास्ट 60, 70, 80 स्पीड करपाची. तुमी स्लो डावन जातात. कशी जाता? तुमकां बोर्ड दिसची पडटा. वय ना? लायसन्साच्या टायमार तुमकां रुल्स एंड रेग्युलेशन्स तुमकां दिता आनी जोरी तर हे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आमी तोडटा जाल्यार आमकां पेनल्टी ना? डेफिनेटली. द कॉन्सिक्वन्सीस ऑफ सीन इज डेथ. द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ. मरण आमकां फावो. कित्याक देवान सुरवातेकूच म्हटलेलें. आनी पातक म्हणजे कितें? देवाची आज्ञा मोडप म्हणल्यार आमच्या जिवितान आमी पातक आदारले. वय ना? आज्ञा मोडप. समजता? आमकां कितें दिसता? तो कोण सोरोप येता ताणें पातक केलें आनी कोण कितें करता तेजें ताणें पातक केलें. हें पातक जाता कित्याक एक्शन? कित्याक आमच्या भितर पातकाचो सोयम. पूण हो सोयम आयलो खंयसान? हो सोयम आयलो सुरवातेक जे गार्डन आसलेलें बाग आसलेली देवान मनशाक घातलेली थिंगा सोडल्यान जा आदावाच्या उद्देशी आमकां हो पातकाचो सोयम मनशाक आयलो. समजता? आतां ही बरी खबर ना. हांव कित्याक लागून ही आतां पयलें उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आतां आमी कित्याक गेल्या? कित्याक जेजूच्या शुभ वर्तमानाक शुभ कित्याक म्हणला? बरी खबर कित्याक म्हणल्या? गूड न्यूज कित्याक म्हणला? तेजो अर्थ आमकां समजूंक जाय. जाय वो नाका? काय दुसरो टॉपीक करुया आमी? काय आमी पयलें जाणा जावया कित्याक हो शुभ वर्तमान? समजता? जेन्ना बरें आसता तें बरें कित्याक बरें जालें? पयलें कितें जालेलें? आमचो नेचर कितें आसलेलो? आमचो सोयम कितें आसलेलो? कसलें जिवीत आमी जियेतालीं? समजता? हे कित्याक लागून सगळें घडलें ताजी इल्लीशी आमी समजणी घेवया. समजता? ओके. सो जेन्ना उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां पळयता आमकां जेन्ना देव तिका आदामाक आज्ञा दिता आनी एवे कडेन जेन्ना सोरोप उलोवंक येता सैतान उलोवंक येता. सैतान पयली लायन तिका म्हणटा खरेंच तुका सांगलां देवान म्हणटा खंयच्याच झाडाचें खायनाका. ती कितें म्हणटा मागीर? कोणाक खबर आसा? ती म्हणटा ना सगळे न्हय एकाच झाडाचे जे सारखे न्हू. खंयचे ते मदें हा पळय तें बरें आनी वायटाच्या गिन्यानाचें फळ. समजलें?
एव म्हणटा. आतां एवेक कमांड दिलोलो देवान ओ आदामांक दिलोलो? आदामांक दिलोलो, सारकें. पूण इवन तो आदामांक दिलोलो पासून जाल्यार ती जाणा, नाल्यार तिणें कशें म्हणलें ना सगलें न्हय, ती जाणा आसलेली उतर, वयवो ना. ना आतां उतर ती जाणा आसलेली म्हणून ती कितें म्हणटा, ना ना सगळ्यां न्हय येत्या म्हणटा. पूण जेन्ना आतां हो नारपी जेन्ना नाडूंक येता, तिजें ध्यान मन उतराचेर चड धरलेलें हा, वो नाडपी कितें उलयता तेजेर धरलेलें हा. जेन्ना एक नाडपी आमच्या जिवितान येता, जर एक नाडपी आमकां त्रासांनी घालपाक येता, तो तुका दाखोवन दिना हांव तुजें वायट करपाक आयला म्हूण. समजता? कोणूय आमच्या जिवितान येता तो आमकां दाखोवन दिवचो ना हांव तुमचें वायट करूंक आयला म्हूण. आनी सेम थिंग ते बागेन घडलें. जेन्ना तो एवे कडेन आयलो, तो आयलो आतां उलोवपाक, कन्वर्सेशन, फ्रेंड कसो आयलो, उलोवंक कसो आयलो, आनी ही आतां तेजे कडेन उलोवप कोत्ता. समजता? उलोवप कोत्ता कोत्ता कितें जाता, तो म्हणटा ना ना तुमी मोदची ना, तुमकां बरें वायटाचें गिन्यान येतलें आनी देवा सारकेली तुमी जातली म्हूण तुमकां खायनाका म्हणून सांगला. पूण सुरवातीक देवान कितें म्हणलेलें, मनशाक रोचया आपले सारकेलो, आपल्या रुपाचो, आपल्या सारक्याचो, वयवो ना. हें आयकलां न्हू आमी जायते पाटी, करेक्ट न्हू? देवान कितें म्हणलेलें, आमी मनशाक रोचया आमच्या सारकेलो आनी आमच्या सारक्याचो, इमेज एंड आफ्टर अ लायकनेस, आपल्या सारकेलो आमी रोचया मनशाक. सो मनीस कोणा सारको रोचलोलो देवान? आपल्या सारकेलो. सैतान कितें सांगता आतां, नारपी कितें सांगता एवेक, तुमी खाशा जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातली. आतां एवेक इतली समजून येना आनी तिका भूल पडटा आनी ती म्हणटा जातले. ती कितें म्हणटा, अरे हें फळ खावंक जाय, कित्याक आमकां कोणा भाशेन जावंक जाय, देवा भाशेन. समजलें? जी ती ऑलरेडी देवा सारकेली आसलोली. आतां नारपी आयला मेसेज दिवन. You have to open again Romans 6:16. You know why? Because we are learning something from Genesis to Romans now. आता आज्ञा दिलेली खायशात जाल्यार कितें जातलें, तुमी मोडटली. नारपी आयल्यान म्हणटा तुमी मोरची ना, तुमकां येतलें बरें आनी वायटाचें गिन्यान येतलें. करेक्ट न्हू? ना, बरें आनी वायटाचें गिन्यानाची खबर इट्स नॉट द मॅटर ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल, तेचें कांय ना तें. पूण कितें हा, देव जेन्ना मनशाक आपल्या सारकेलो रोचला, आमकां आनीक वायटाची खबर जाणा जावपाची पासून आमकां गरज ना. कित्याक आमकां देवान रोचल्या आपल्या सांगाता आपल्या सोवे संबंद दवरपाक, वयवो ना. God created man to have a relationship with him, to have that intimacy with him. देवान आमकां रोचलेली मनशाक आपल्या सोबे वेळ सारपाक, आपल्या सोबे आयज पासून देवाचो आवंडो सेम हा. आयज पासून हें जालें आतां आदामाच्या टायमार, पूण आयज पासून देवाचें उतर बदलो ना. देवान तुका आनी म्हाका रोचल्या आपल्या सोबे तो संबंद दवरपाक. आमचे सोबे तो उलोवंक आशेता, आमचे मागणे तो आयकोंक आशेता, आमचो वेळ तो आशेता, आमकां रावता तो. पूण आमी दिता काय वो वेळ तेका? आयज आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकान जेन्ना पळयता, देव तांकां मेळोंक येतालो म्हणटा, देव तांचे सोबे भोंवतालो म्हणटा, बागेन पासयो मारी म्हणटा, वयवो ना. हे भाशेचो आवंडो देवाचो कित्याक देव बदलोंक ना. इब्रिवाचें पुस्तक आमकां म्हणटा काल आयज आनी फाल्यां सदां काल देव सेम. देव चेंज जायना, तेजें उतर चेंज जायना. आमी उतरां बदलता, कित्याक आमकां नाडपी हा आमकां उतरां दिवं. आतां एक देवाचें उतर आहलें आनी नाडपी नाडूंक जायला. आतां तिणें इचून काडूंक नाका आहलें आपणें कितें घट धरपाक जाय तें. आयज आमकांय तशीच आमची परिस्थिती हा. आमी इचून काडूंक जाय, आमी देवाच्या ताळ्याक कान दिता, देवाच्या उतराक आमी आमचें एटेन्शन दिता, काय आमी नाडप्याच्या कानाक आवाजाक कान दिता आनी आमी फसता आनी आमी पातकाची गुलाम जातात. समजता? आतां जेन्ना रोमन्स चॅप्टर 6:16 आमकां कितें म्हणटा, टू whom you obey or to whom you yield and whom you obey, that one becomes your master. Read it again. आज्ञा, कोणा एकल्याच्यो आज्ञा, आज्ञा इज कमांड. ओके, कोणा एकल्याच्यो आज्ञा पाळून तुम्ही गुलामपणाची कबलात पोरशातोर त्या कोणाच्यो तुम्ही आज्ञा पाळता, ज्या कोणाच्यो आज्ञा तुम्ही पाळतात तांची तुम्ही गुलामान. ओके, तांची तुम्ही गुलामा जातात. आता वेन सैतानाची आज्ञा पाळली, वयवो ना, कोणाची गुलाम जाली? आयज आमच्या भितर केन्नाय आमी पळयता राग येता, द्वेष जाता, इरिटेशन जाता, जेलसी जाता, खुन्नाटकाय जाता, आमकां फ्रस्ट्रेशन जाता, सगळें जाता. आमकां हो जायना. हो स्वयं कोणाचो? देवाचो. हो कोणा उद्देशी आमकां आयलो? कित्याक त्या एकल्या मनशान तेन्ना तें उतर मोडलें, तेज्या उद्देशी आख्खी संवसाराची देवाची रोचना आयज पातकाची गुलाम जाली. समजता?
पदकाची गुलाम जाली. विल कम टू द पॉइंट ऑफ द गुड न्यूज. ओके, सो आता रोमन 6:16 कितें म्हणटा, ज्या कोणाची आज्ञा तुम्ही पाळशात ताची तुम्ही गुलाम जातात. सो सुरवातेक कितें जालें, एवेन सैतानाचे उतर आयकले आनी त्याच्या उतराक तिणें पाळो दिलो म्हणून आमकां कशें गमता, आतां ती टर्न जाता आनी त्या झाडाक पळयता, वय ना. ओके, हांव एकूच ते आय रीड इट फ्रॉम हियर. Genesis chapter 3. You can open verse 6. Chapter 3, verse 6. Genesis chapter 3, verse 6 amka munta, and the woman saw that the tree was good for food. And the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he also ate the fruit. कितें म्हणटा देवाचें उतर? समजलें तेणी उतर दिवंक जाता. या, chapter 3, verse 6. म्हणटूच त्या वृक्षाच्या फळ खावन रुचीक आनी कळोळीक सोपी आनी जाणबाय सोडून येवूं उलोवपी अशे बायलेक दिसले. देखून तिणें तें फळ खालें आनी तेले आपल्या गोवाळकूय दिलें आनी तालेय ते खालें. Okay, and when the woman saw that the tree was good for food, ये बायलेन ये ओस्तोरेन म्हणटा कितें म्हणटा, तिणेन हे झाड पळयलें आनी when the woman saw the tree, झाड पळयलें, हे खावपाक बरें म्हूण तिका दिसती पडलें. देवान कितें सांगलेलें, सगल्या बागेंतल्या झाडाचें फळ तुमी खायात, पूण एकाच झाडाचें तुमी खाय नाका. सगलो त्योग तिणेन सगळे गावन तांच्यांनी दीस काडले. जेन्ना हो नाडपी आयलो, आतां ती त्या झाडाक पळयता आनी विसरता एके वाटेन हे सगळे काम उरलेले आनी हे सगळे तर म्हजें जे देवान आज्ञा दिलें ती म्हाका मोडपाक कोण गरज, वय ना. आयज आमी सगळे बरें म्हणजे कितें, आमी उतरा प्रमाणे करूंक सोदता. एके वाटेन पासून तर आमी चुकली जाल्यार पासून आमी चुकली कशी एके भाशेन, वय ना. देवाची आज्ञा कितें, सर्टन थिंग. आतां तांकां एक आज्ञा दिलेली, खाय नाका म्हणजे खावप ना, कांयच जाल्यार मोडटले. देवान आन्सरी पयलो दिलोलो, तुमी खाशात तुमी मोडटल्यात. इनस्पायट ऑफ दॅट आतां ती तें झाड पळयता, कित्याक लागोन, सैतान येयलो उतरां दिवपाक, वय ना. जेजू कितें म्हणटा, म्हजे हिंडा जो म्हजी पोरजा म्हजो ताळो आयकता आनी शेजाऱ्याचो जावं दुस्मानाचो अनवळख्याचो ताळो म्हजी हिंडा आयकना. माय शीप दे हियर माय वॉयस अँड द वॉयस ऑफ द स्ट्रेंजर दे डू नॉट फॉलो. कितें म्हणल्यार जेजून जुवांच्या 10व्या विसरान म्हजी पोरजां जावं म्हजी शेळयो न्हू कोंकणीन, म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकता आनी अनवळख्याचो ताळ्याक ती पाळो दिना. आतां हो कोण आयलो तिचे कडेन उलोवपाक, एक अनवळखी, वय ना. ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू हर, शी हॅड नो फेलोशिप विथ हिम. आतां हो स्ट्रेंजर येता, त्या स्ट्रेंजराचो ताळो ती आयकता आनी तो जावन हा सैतान, वय ना. बरें करूंक आयला, जे कितें देवान बी घातलां आपल्या उतराचें तें चोरून व्हरपाक तो सैतान आयलोलो. सैतानाची दुस्मानकाय तुजे कडेन ना आनी म्हजे कडेन ना. सैतानाची दुस्मानकाय जे उतर तुज्या भितर हा पळय देवाचें, त्या उतरा कडेन हा. सदांच जाणा जायात. जायते पाटी आमी म्हणटा न्हू, तो मनीस इतलें वायट करता तरी तेजें सगळें बरें जाता, कांय जायना तेका. वय हे भाशेन जायना. आमी म्हणटा, कित्याक म्हणटा आमकां समजून येना. जो मनीस ऑलरेडी एका वायट जिवीत जियेता आनी देवाची तेका वळख ना, सैतान तेका आनीक त्रास करपाक वचना, तेज्या जिवितान कसलें टेस्टिंग तो घालचो ना, कित्याक तो जाणा ऑलरेडी हो म्हज्याच बागाक हा म्हण. सो तो खंय वयतलो, कोण पळय उतराक वयता, तुमकां दिसता हिंगा सैतान ना म्हूण? शुअरली हा. तुका हिंगा बसयतलो आनी म्हणटलो चिंत ना, घरा कडलें चिंत. भुरगीं कितें कोत्ता काय, फाल्यां कामाक वचोंक जाय, ना फाल्यां संडे, फाल्यां काम ना दिसता न्हू. ओके, जो कितें तर हुस्के फाल्यांचे, आयज सपोज बेगीन वचोंक जाय जाल्यार मागीर टायम पळोवपाचें, कितें तरी तो चिंतना घालतलो, सो दॅट यू वील गेट डिस्ट्रॅक्टेड अँड यू वील नॉट हियर द वर्ड. Because when you continue in the word, when you listen to the word of God, you shall know the truth from the word of God, and the truth shall set you free. Hallelujah. That's why we have to be very attentive in what we are listening. We have to be very attentive what we are grasping. Hallelujah. एक उतर जावन आसा आमकां एक जिवीत दिता.
समजता आतां जेन्ना बागेन ती आयली तिणें ध्यान दिवं ना वो कोण उलयता कित्याक देवान म्हणलां तें कांय नाका वो म्हणटा तें खा जाल्यार हो देव म्हणजे हो दुश्मन जालो ना कोणाच्या उतराक पाळो दिलो जेन्ना मनीस आपल्याचे जिविताचेर नदर मारता जावं आपणाचे जेन्ना सेल्फ सेंटर्ड जाता आपल्याचेच चिंता आपल्याचे आपणाक म्हाज्या म्हाका कसो उंच काडटलो म्हज्या म्हाका कसो गिरेस्त करतलो म्हज्या म्हाका कसो वखाणटलो ह्या चिंतनांनी जावं असले येवजणेन जेन्ना मनीस पडटा हो मनीस जाता एक स्वार्थी आनी असले मनशाचे भितर देवाच्या उतराक आनीक जागो ना हे भशेन आतां हिका ऑलरेडी देवा भशेन केलेलें देवान पूण आतां तिच्या मनान कितें येता घातले बीं घातले पूण तें हिचून काडपाचें तें स्विकारपाचें वय ना तें काम कोणाचें एवेचें आसलें त्या वेळार वय ना पूण तिणें कितें केलें झाड पयलें सोबी बोल्ड म्हणटा एंड वेन द वुमन सॉ दॅट द ट्री वॉज गूड फॉर फूड एंड दॅट इट वॉज प्लेजंट घोसघोसलें म्हणटा तिच्या दोळ्यांनी तें फळ जे रुखाचे खाय नाका म्हणलं देवान ते पळोवन तिचे दोळे घोसघोसले तिने कोणाक मोदे सेंटराक दवरलो देवाक वा आपणाक कोणाक दवरलो तिणें सांगलें टू हूम शी केप्ट इन द सेंटर ऑफ अ लायफ हर सेल्फ ऑर गॉड्स वर्ड हर सेल्फ रायट आपणाच्या आपणाकूच तिणें दवरलें आनी तिणें कितें चिंतलें हें खायत जाल्यार म्हाका बरें आनी वायटाचें गिन्यान येतलें आनी हांव जातली कोणा भशेन देवा भशेन जी हांव ऑलरेडी जालेली हा नार्ती आयलो 40 घेवन हिणें अश्यो 40 आयकल्यो आनी ताणें 40 अश्यो दाखयल्यो की हें स्वत म्हूण वय ना आतां ताणें कितें म्हणलें तुमी मोडची ना विच इज करेक्ट कशें हाफ करेक्ट आनी हाफ 40 हा कश्यो देवान म्हणलेलें तुमी मोडटली शुअरली आनी शुअरली दे डायड इन देर स्पिरीट इन फिजिकल दे डायड लेटर ऑन आदां जियेलो म्हणटा नो 900 years or something like that. It's more than 850 years, 900 almost near there. पूण इतली वर्सां तो जियेलो कहो ओतम्यान मेलोलो तो समजता कुडीन तो स्लोली अमकी वर्सां जाता हांगसर तो कुडींतूय मेलो आयज मनशाक कुडीचें मरण फावो जाता त्याच पातकाक लागून समजता आनी ह्या पातकाचेर पासून वयतले केन्ना जेन्ना जेजू येतलो आमकां सगल्यांक आपले सोर्शी जेन्ना तो येतलो सेकंड कमिंग ऑफ क्रायस्ट म्हणटा पळय तेन्ना हे सगळे कुडींत पासून आमी केन्नाच मरची ना पळय तशी जातली बट टील देन आतां पासून आमी देवाचे कृपेन जिवंक जाय जेजून आमकां कितें केलां 2000 वर्सां पयलीं जे भशेन ताणें फारीकपण आमच्या पातकाचेर दिलां आयज तेजो नियाळ करून आमच्या बोगसण्याचो जो ताणें बोगसण्याक दिला ह्या बरेपणाचो नियाळ करून आयज आमी त्या फुडल्याच्या वर्साक मिनींग जे येवपाचे आहा त्या वर्साची आमी तयारी करूंक जाय हालेलुया पूण आमी इतली बिजी जाले आमच्या जिवितान आमकां खबर पासून ना जेजून कितें केलां वर्सांतल्यान एक पाटी आमी एक बरी वाट चलया खुर्साचो नियाळ करून आनी एवरी इयर आमी तेंच करतात वय ना आनी द रेस्ट ऑफ द इयर्स 11 म्हयन्यांक आमकां कांय ना आमकां जाय तशें जियेता म्हणून देवान आमकां जाय तशें जिवंक नाका म्हणलां म्हूण ना पूण दर एक घडयेक आमकां नियाळ आसपाक जाय आयज आमची सुटका कशे भशेन जाल्या आनी कसल्या कित्यातल्यान आमची सुटका जाल्या कसले परिस्थितीन आमी आसलेली आनी आयज ते परिस्थितींतल्यान आमी कशी भायर सरल्या उदाहरण घेवया एक मनीस दर आतां एक बोनकणीन आहा डंजन पळयला तुमी डंजन म्हणजे कितें जाणा तुमी एक असली बोनकोण थिंगासर कितेंच ना आदल्या भशेन एक दोंगरान कशी एक केव कशी आसता आतांचे पासून बोनकोणी बऱ्यो आसत वय ना सगळें आसता कितें म्हणटा ते फेसिलिटीज आदल्या टायमार एक बोनकोण डंजन म्हणटाले तेका त्या वेळार रोंकारा पासून अशें अंडरग्रावंड कशें आसतालें थिंगा लायटी ना कांय ना भायलो उजवाड पासून पड नासलेलो दर एक मनीस असल्या बोनकोणीन आहा भायली किरणां पासून तेका दिसती पडना कितें दीस आहा कितें तारीख आहा कितें टायम आहा कितें आहा तो कांय नको आपणाची वर्सां पासून कितली जाता ते पासून तो नको कितेंच त्या मनशाक खबर ना आनी तो मनीस असले परिस्थितीन दर त्या बोनकोणीन आहा आनी एक दीस कोण तरी येता उजवाड कसो जावन ते बोनकोणीन आनी त्या बोनकोणीचें दार कोट्टा आनी सुर्याची किरणां पासून तेज्या बोनकोणीन पडटा आनी त्या मनशाक म्हणटा तुका हांव सुटका दितां आनी हांव सॅक्रिफायस दितां तुज्या बदलाक आनी तुका हे बोनकोणीच्यान भायर काडटा आनी आयज दर तो मनीस ते बोनकोणीच्यान भायर सरलो आनी भायलें जिवीत म्हणजे उजवाडाक तो पावलो बऱ्याक तो पावलो बरें जिवीत तो जिवंक पावलो तो इसोदतलो आपणाक कसो आपूण भायर सरला तातूंतल्यान तो केन्नाच तरी तो इसोदतलो केन्ना तरी तो नियाळ करिनासतना रावतलो वा सासणाच्या सासणाक ताका नियाळ आसतलो एक मनीस आयलो म्हजी सुटका केली म्हाका सोडयलो म्हाका डिलिव्हर केलो आनी हांव भायर सरलो तातूंतल्यान विदाउट मी पेईंग एनीथींग Somebody came and paid the penalty for my wrongdoing and he took me out from that, slavery, out from that bondage, out from that, prison and gave me a new life. Do you think that person would be ever forgetting these things? No, right? O to वर्सान एक पाटी दीस मनयतलो तो दीस ओ सदां काल तेच्या काळजान तो नियाळ आसतलो
तेच भाशेन आमी एके बोंदकोणीन आहली एका चोपक्यान आसली सोयतानाच्या. ताका लागून आमचे उद्देशी सोयतान सोगले आमचे कडल्यान वायट करून घेतालो. लोकांक आमी पिडापीड दिवप, लोकांचेर आमी रागार जावप, लोकांचे आमी शिराप घालप आनी कोणाचे बरें आमकां पळोवंक जायना, खुन्नाटकाय करप, कितें तें वायट करप. वय ना, एक धाकटुलें भुरगें पासून तुमकां दिसता वायट करूंक शकना? 6 म्हयन्याचे भुरगें वायट जेलसी करूंक शकना? 6 म्हयन्याचे भुरगें रागार जावंक शकना? राग कोणाचो? देवाचो. आमी म्हणटा 6 म्हयन्याचे भुरगें कशें रागार जावंक जाता? कितें उलयता ही सिस्टर? 6 म्हयन्याचे भुरगें रागार जावंक जायना 7-8 म्हयन्याचे? टेस्टिंग करूंक जाय तुमकां? तुमी वचात आनी दुसऱ्याच्या भुरग्याक उखलून पळयात, तुजे 7-8 म्हयन्याचे भुरगें कितें तुमकां करता तें पळया. वय ना? सो एक भुरग्याक असलो रागाचो सोयम खुंयसान आयलो? चिंतला आमी केन्ना? देवान दिला? खुंयसान आयलो? त्याच चुकीक लागून, त्याच पातकाक लागून, जे त्या गार्डनान घडलेले ह्या पातकाच्या सोयंबाक लागून एक धाकटुलें भुरगें जेन्ना आपल्या माय पायक पासून जल्मता तें वायट कोत्ता म्हणून पातकी न्हय, तेजो सोयंबूच भितर पातक्याचो आसता. ताका लागून आमी कसलेंय कारण आमी ट्राय करता बरें करूंक, पूण आमचे कडेन जायना. कित्याक? आमच्या भितरूच तो वायट सोयम आहा. कित्याक? एका मनशाच्या पातकाक लागून सोगलीं वायटाक लागून सोगलीं पातकी जाली, बिकॉज ऑफ वन मॅन्स डिसओबिडियंट. एका मनशाच्या उतर मोडण्यांक लागून सोगलीं आमी पातकी जाली म्हणटा. आनी जेन्ना एक मनीस कोणाची आज्ञा पाळटा तो कितें जाता म्हणटा रोमन्स 6:16, तो त्या मनशाचो गुलाम जाता. व्हेरी गुड, उगड आसा पळय तुमकां. सो आमी कोणाची आज्ञा पाळटा, आमी ताजी गुलाम जाता. आयज आमच्या भितर पातक्याचो सोयम कित्याक आयलो? कित्याक आदाम आनी एवेन सोयतानाचो जावं एक टेम्पटराचो नाडप्याचो ताळो आयकून ताच्या उतरा प्रमाणे तांणी केलें आनी ती जाली सोयतानाची गुलामा. सो सोयतान जावो तसो तांकां आपल्याक जाय तें करून घेतालो. तांकां म्हणजे आयज आमकां. वय ना? आतां पळोवया, हे आतां सगळें आमचो सोयम भागलो. वय ना? रोमन्स आमकां कितें म्हणटा? nobody was righteous, no, not one, everybody was a sinner. Okay, go to Romans chapter 3. You can read from 10th verse. Chapter 3, verse 10, 11, you read. पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, बरो मनीस म्हणलो एकलो पोरयान ना. बरो मनीस म्हणलोलो एकलो पोरयान ना. एकलो पोरयान. जायते फाटी आमी म्हणटा न्हू, हांवें कांयच वायट करूंक ना, हांवें सगलें बरें केलां म्हणना ना आमी. हांवें कोणाकूच त्रास दिवंक ना, कोणाचें वायट चिंतूंक ना, आयज पासून हांवें कोणाक दुखोवंक ना. इतलें हांव बरें कोत्ता तरी म्हजेर सगळें वायट येता. हांव कितें म्हणटा सिस्टर बाबा वाद फुतून तें सेम. बरो मनीस म्हणलोलो एकलो पोरयान ना. बरो मनीस म्हणलोलो एकलो पोरयान ना आनी हांव म्हाकाच बरें म्हणटा सगलो वेळ. एक टायम आहलेलो इवन हांव देवाक शिंतालें, हांवें कोणाचेच वायट करूंक ना, कोणाक कितें त्रास करूंक ना, कोणाचें वाट टिकोवंक ना. म्हाका कित्याक लागून हे सगळे त्रास म्हज्या जिवितान? पूण पुस्तक कितें म्हणटा? बरो म्हणलोलो एकलो मनीस पोरयान ना. सो खंयच्यान हांव बरें जालें? वय ना? म्हणटात आमी कांयच वायट करूंक ना, कसलेच कोणाक त्रास दिवंक ना, सगल्यांचें बरें केलां. तुवें म्हणटाली म्हाका सगळीं म्हणटाली, पूण हांव आनी तूं हॉनस्ट आमी सांगता ओपनली. सगळीं म्हणटा. कित्याक म्हणटा? कित्याक आमकां दिसता आमी बऱ्यो करून कोत्ता, पूण आमकां समजोन येना. आनी ही जावन आसा सोयतानाची आमच्या दोळ्यांचेर पट्टी. कितें दाखयता आमकां की आमी बरीं, पूण उतर आमकां कितें म्हणटा? सांबाळू कितें बरयता रोमकाराची चिटीन? बरो म्हणलोलो एकलो पोरयान ना. आमी उगडास दवरूंक जाय. कितलेंय बसून तर हांव करून बरी कोत्ता, खंय ना खंय तरी हांव चुकीक सांपडटा. कित्याक? म्हज्या भितर देवाचो सोयम नाहलेलो. कित्याक? देवाचो सोयम जो भितर आहलेलो, सोयतानाच्या ताळ्याक कान दिवन आदाम आनी एवेन देवाचो आशिल्लो संबंद तोडून सोयतानाक आपलो धोनी केलेलो आनी सोयतानाचो आदाम एव गुलाम जालेली. आनी देवाचो सोयम कुशीन सोडून सोयतानाचो सोयम, जो पातकी सोयम, सिनफूल नेचर जालेलो आमचो सोयम. समजता? सो आमी कितले पासून बरें करूंक सोदूं, कितलेय पासून आमी बरें चिंतले पासून जाल्यार खंय ना खंय आमी वायटाक आहाच. कित्याक? ओके, आतां तुमी म्हणटा आसतलें हांव बरें करून करता तरी म्हजें वायट कशें जाता. एक हें पळयलां तुमी पीग? दुकर पळयलां? दुकर पळयलां न्हू? पळोवंक ना जाल्यार खाल्ला तरी आसतलो. ओके, पळयलां आमी. वय ना? तेजो सोयम कितें?
सोफांचेर बसपाचो, बरे फुलांनी गार्डनान बसपाचो, तेजो सोयम कितें रेब्यान वचपाचो चिखलान. आमकां सगळ्यांक खबर आहा न्हू तेजो सोयम तसलो म्हूण. ओके, माजराचो सोयम कितें? तें कितें कोता बसोन? वय पूण ते बसताना कितें कोता? ओगी बसता, सगलो ओगोत क्लीन कोता, वय गो ना? सगलो ओगोत ते क्लीन आहा पासून जाल्यार ते बोगोर बोगोर तेजो सोयमूच कितें आपल्याच्या आपणाक क्लीन दवरपाचो. एट द सेम टायम आमी दुकराचो सोयम कितें पळयता? तेजो सोयम बसोन रेब्यान चिखल्यान लोळपाचो, वय गो ना? तेजो सोयमूच तसलो. आतां एक दीस आमी कितें करया? आतां काडया, बरो न्हावोया आनी बऱ्या जाग्याचेर बसोवया, वय गो ना? आतां काडलो, बसयलो आनी एक 4 दीस भितर दवरलो. आतां हा तो भितर मेळो जावंक ना. द मुमेंट यू ओपन द डोर आनी भायर चिकोल हा तो कितें करतलो? 4 दीस भितर रावला म्हूण 4 दीस रावतलो? उरलेले दीस रावतलो ना. कित्याक? दार ओपन केलें कितें करतलो? धांवून वचून ते चिखलान, वय गो ना? कित्याक? ताच्या भितर ताजो सोयंबूच ते चिखलान रावपाचो आहा. इन द सेम वे हांवें एक 10 दीस, एक 4 वर्सां, 5 वर्सां पासून तर बरें करूंक पासून तर केलें, सोयम पातकाचो आहा भितर, सगलो वगत म्हज्यान बरें करपाक जाता? एक चल मातशें एक थोडे दीस हांवें म्हणलें चल करया. यू नो आमी एक उदाहरण घेवया. एक धर बरो पिवपी मनीस आहा सोरो आनी पियेता पयशे गोडेक मातशे उणें जाले. आतां तो कितें म्हणटले? फाल्यां सावन हांव पियोचो ना. म्हणना तो पयशे ना, तो म्हणटलो कितें? फाल्यां सावन हांव पियेना. तर एडिक्शन आहा तेका, वायट सोयींग आहा. आनी आतां तो म्हणटा फाल्यां सावन हांव पियोचो ना. कित्याक? पयशेय ना आनी चल पुरो जालें कशें. 1 दीस रावलो, 2 दीस रावलो, 3 दीस रावता, 4 दीस रावता, 5 दीस काडले. 6 दिसा कोणाचें बरें फंक्शन आहा, बड्डे आहा वो कितें आहा, वेडिंग आहा वो कितें तरी पार्टी आहा खंयसर, आनी ताका म्हणटा तो यो रे चल या रे फ्रेंड म्हणटा. तो म्हणटा ना हांव येना. अरे यो रे गेले दोगूय. आतां 4 दीस पियोंक ना, वय गो ना? सोय बी चेंज जाला भितरलो ना, फकत 4 दीस होल्ड केला. 6 दिसाचो आतां वयता पार्टयेक थिंगासोर, सारकें थिंगा तें बार कावंटर पळयता आनी आतां तो म्हणटलो आपूण पियेना. कितें म्हणटलो? कोण वचो ना वचो, फ्रेंड यो ना यो, आपूण वचोन पयलो बसतलो, वय गो ना? आनी आपणाचें कमेंट्स करतलो. कित्याक? ताणें जे 4 दीस सांबाळलेले देवाचे वस्तूंगी वो आपले वस्तूंगी? ते शोकतेन वा आपले शोकतेन? देवाचे जाणवाय उतराची मेळोन बंद केलेले आपणाचे जाणवायन आपूण आतां करचो ना म्हूण. 4 दीस केले, 5 दीस केले, 6 दिसा जाले. सेम आतां दुकराची गोत कशी जालेली? 4 दीस तुवें तेका भितर दवरलो, दार उठे केलो तो धांवून गेलो. कित्याक? तो सोयंबूच तसो आहा. बरो म्हणलेलो एकूय मनीस ना. कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना की हांव बरो, सगळे हांव बरें कोत्ता, सगल्यो म्हज्यो बऱ्यो करुण्यो. ना ना, आमी तर बरीं आसलेलीं. देवाक जेजूक धाडपाची गरज आहलेली गरज जेजूक धाडपाची? जेजूक आपली सुवात सोडून जावं तो सिंहासन सोडून हे संवसारान, हे पातकी संवसारान येवपाची कसली गरज आसलेली? आमी तर बरीं आहलेलीं जाल्यार? वाच सिस्टर बाबा. कानो कोण ना, एबा सोदतलोय कोण एक ना. सगल्याकी बरो पारो पचून सोदता. सगल्याची ताळ जावून गेल्या गोष्टी बरो मनीस म्हणलेलो ना. बरो मनीस म्हणलेलो ना. 12th verse, right? You're reading? Okay. We'll read till 12 only. As it is written, 10th verse, there is none righteous. म्हणजे नीतिवान. बरो मनीस. There is none righteous, no, not one. There is none that understand. There is none that seek after God. देवाक पासून सोदता तसलो कोणूच ना. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that do good, no, not one. कोणूच ना म्हणटा बरे पासून कोत्तलो, no, not one. खंयसरूच आमी बोस्ट करपाक जायना, घुमंड करपाक जायना, हांव सगळें बरें कोत्ता. पूण म्हाजेर अशें कित्याक? मुळा पासून आसतले आमी अननोईंगली, नकलो जाण. पूण आयज जेन्ना देवाचें उतर जाण आमच्यांनी बरें करपाक जायना म्हूण जेजू आयलो, आमचें सगळें जियेलो, देवाची आज्ञा आमकां शिकयली, स्वर्गीचे राज आमकां शिकयलें, आमचे पासत कुर्सार आपूण पातोक जालो, सगळ्या वायट जाण्यान आमचें सगळें त्या कुर्साचेर घेतलें, सगळीं पातकां ताणें आमची कुर्साचेर खिलायली, पातकी सोयीम ताणें त्या कुर्साचेर खिलायलो आनी आपलो सोयीम ताणें आमकां दिलो. आयज जेन्ना ताचो सोयीम आमी स्विकारता ती जावन आसा बरी खबर.
आपल्या पुनर्जीवनपणा उद्देशी ताणें आमकां नवें जिवीत दिलें आनी ताणें म्हणलें तुमी ह्या वाठारांत रावात, ह्या शारांतूच रावात, वचो नाकात भायर सरोन अनलेस एंड अंटील तो पवित्र आत्मो देंवोन येयल्या बघो. कित्याक हांव तुमकां एक सुरो सांडिना, तुमकां एक शारांती धाडटा. कित्याक नो नॉट वन, नो बडी इज रायचियस, कोण बरो ना. आनी तुजे वस्तून तूं कितेंच करपाक तुका जायना म्हूण तुका हांव बापाची बासावणी जी आहा पवित्र आत्म्याची, पवित्र आत्मो तुका हांव धाडटा. पवित्र आत्मो तुज्या सांगाता जियेतलो आनी त्या पवित्र आत्म्या सांगाता आमी सगळीं जें कितें देवान बासायलां तें करूंक आमी पावतात. पूण हांव खालतो जावं त्या पवित्र आत्म्यांक स्विकारपाक तयार आसा काय? एज पवित्र आत्मो आमकां दिसती पडटा? ना. दिसना म्हणचें तो ना. आमकां उगडास पासून आसना. पवित्र आत्म्या कडेन आमी उलोवंक जाय, तेजे कडेन आमी डिस्कशन करूंक जाय. डिस्कशन मिनींग टू हॅव अ कन्वर्सेशन विथ हिम. आमी फ्रेंडा कडेन बसता तेन्ना कन्वर्सेशन करना? आमची फ्रेंडां आसता तेन्ना आमी उलयना? कितलें उलयता आनी कितें उलयता सगळे पुस्तकांतल्यो खबरो न्हू ना? कितें उलयता तर? संवसारा राजा खबरो त्यो फायद्याक आहा? सो तूं तांकां कितें ती आयकोंक सोदता तें दितली? आतां ती आयकोना म्हूण आमी उगी रावन तेंच्या भशेन जातली? चॉयस कोणाची? एक आज्ञा दिलेली, कोणें हिचून काडूंक जाय आसलेलें. सोयतानाच्या ताळ्याक पाळो दिवप ना, तें देव येतलो आनी हाडायतलो. एवेन काडूंक जाय आसलेली. लोक आयकोना तें आमचें प्रॉब्लेम न्हय. आमचें काम आमच्या कोरण्या उद्देशी. जायते फाटी कितें जाता, आमी आमच्या कोरण्याचेर नदर मारना, सगल्याक भोंवता उतर दिवपाक. आतां ती म्हणटा आसली हेजें जिवीत पळय कसलें तें आनी आमकां उतर दिता. पळय ना, दुसऱ्यान आमचे जिविताची चाल पळोवन तांचें मन बदलोंक जाय. तांच्या मनान ती एक आतां आयज आमी जेन्ना जेजूचेर नदर मारता आमचें मन बदलना? मन बदलना. जेजूचेर जेन्ना खुर्साचेर जेन्ना आमी नदर मारता, ताचे काकुतीचेर, ताच्या कोश्टांचेर, ताच्या सगळे कोरणेचेर जेन्ना आमी नदर मारता, तें जावन आसा कारण आमचें जिवीत बदलपाक. नियाळ तर आमी कोत्ता ते खुर्साचो दीस आनी रात, तें कारण जावन आहा आमी रिपेंट जावपाक, आमचें मन बदलपाक. आनी जेन्ना आमचें मन बदलता तें पळोवन जेन्ना संवसार पळयतलो, आमी जातली कारण तो मनीस त्या जेजूस हरशीं येवपाक. पूण आमच्यो कोरण्याच सारक्यो ना, देव लोक लागीं वचून ना जेजूस हरशीं वयल्यान आनीक पयस वयतलो. ती वयतली आनी ती कितली बरी जियेतात वयवो ना. पूण आमी इट्स नॉट दॅट इफ पीपल जज यू देन आय हॅव टू बी व्हेरी फोकस ऑन फिक्सिंग माय लायफ. नो, यू ओनली फिक्स युअर आयज ऑन जीसस. You fixing your eyes on Jesus, by default your life would be change or transform. Hallelujah. आमकां फोकस करपाची गरज ना. हांवें हे भशेन बिहेव करूंक जाय, ते भशेन बिहेव करूंक जाय, लोकांक दिसोंक जाय जेजू हा म्हज्या भितर, लोकांक दिसोंक जाय म्हज्यो कोरड्यो बऱ्यो. वो फोकस म्हजो जावंक जायना. म्हजें ध्यान म्हूण आसूंक जाय फोकस ते जेजूचेर. म्हजें ध्यान म्हूण आसूंक जाय त्या जेजूचेर आनी तो पळय कितें दिता म्हाका दीस आनी रात तें घेवपाचें. जितलें हांव तेजे कडल्यान घेतलें. आतां जेजू जेन्ना दोंगराचेर मागणें करी, रातचे फात्यार वचोन तो दोंगराचेर मागणें करी वयवो ना. शीस एक दीस सोदूंक लागलें जेजू पळय जेजू खंय आहा, दोंगरार मागणें करून येता. दिसाचो तो आपलो वावर करतालो, रातीच्या टायमार एकसुऱ्याच्या टायमार तो एकलो वचून बापाशीन मागणें करतालो. मागणें करप म्हणजे कितें, बापाशीन तो उलयतालो, बापाशीन तो वेळ सारतालो वयवो ना. आनी जितलो तो वेळ सारतालो, बाप सर्वेस फॉर बाप तेका आपले जाणवायेन बोलतालो. कितें करूंक जाय नेक्स्ट डे, कितें डिसिजनां, कितें ताका तो जाणवाय ना आसल्या बगर आमकां डिसिजनां घेवंक जातली. वी मायट टेक अ रॉंग डिसिजन्स इन अ लायफ वयवो ना. ही तर विजडम आमकां तो बापाची आमकां समजणी येना. आमी आमच्या जिवितान रॉंग डिसिजनां, रॉंग निर्णय करतली. येस ओ नो? कित्याचें कितें आमच्या डिसिजनां जातली. पूण आमचे निर्णय, कित्याक एवरी डे आमच्या जिवितान आमच्या सामकारा अशी परिस्थिती आसता की आमकां कितें तें इचून काडचें पडटा वयवो ना. येस ओ नो? वेन दी सिस्टर कॉल्ड मी, सिस्टर तुका जातलें. आतां हांवें वयवो ना म्हणपाचें काम म्हजें न्हय, हांवें इचून काडूंक जाय न्हू. जर तर हांवें म्हणलेलें ना येना म्हाका जायना, हांव भावपाचें ना. पूण देवान आमकां कितें करपाक इचून काडल्या? आपल्या उतराची परगटणी. जें कितें म्हाका मेवलां तें दुसऱ्याक दिवपाक, जें कितें म्हाका फुकट मेवलां तें फुकट दिवपाक वयवो ना. जेजून म्हणलां फुक्याचें मेवलां फुक्याक दियात. देवान आमच्या कडल्यान कितेंच मागोन घेवंक ना. आपल्या उतराची जाणवाय जावं आपल्याचें बरेंपण आमकां दिवपाक वयल्यान देवान आपणाकूच आमकां दिलो. येस ओ नो? आमच्या कडल्यान कांय घेवंक ना, आपणाकूच आमकां दिलो. जॉन 3:16 आमकां म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक म्हणटा ताणें ओपून दिलो तुका आनी म्हाका लागून. पूण आतां ताणें दिला खरो, पूण आमी घेतला काय अजुनूय? वो आमी फकत म्हणटा जेजू हांव जाणा, वय खबर आहा कोण जेजू तो. पूण जेजूक आमी डीड वी एवर एक्सपिरियन्स्ड हिम इंटिमेटली?
व्हेरी क्लोजली. तेका आमी सारको अणभवला काय. जेजूक जाणा जावप आनी तेका अणभवप, टू डिफरंट थिंग्स. I might know him for years and years. That Jesus who died on the cross, yes, I know. And resurrected on the third day, okay, I know. Oh, he's my God, I know. Did you ever experienced him? Did you ever encountered him? Did you ever felt loved from him? From his word? That is very important. Did you ever felt or did you ever experience that you are in a deep relationship with him? केन्ना तरी तुका दिसला काय जेजू सवे जेजू म्हज्या लागींच आहा, म्हजें आयकोता, म्हज्या कुशीक बसला, म्हज्या समकारा बसला, म्हजे हात धरून तो आहा, म्हज्या लागीं तो उलयता, म्हाका तो वेंगयता, हे भाशेन केन्ना आमी अणभव केला काय? दॅट मॅटर्स. दॅट इज यू आर एक्सपिरियन्सिंग हिम इन युअर लायफ. नॉट जस्ट नोईंग हिम, नॉट जस्ट नोईंग अबाउट हिम, बट नोईंग हिम इंटिमेटली. नो मॅटर हू यू आर, जेजू आमकां रावता. वय ना, आयज आमच्या जिवितांत जायते प्रश्न येता आनी आमकां दिसता आमची फ्रेंडां आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले. जायते फावटी आमी कोश्टांक सापडटा. कम ब्रदर, जायते फावटी आमकां दिसता आमची फ्रेंडां आमकां हेल्प करतली, ती आमकां सुटका दितली. वय ना, पूण सुटका आमकां दिवपाची ना, सुटका आमची जाली. ही समजणी आमकां आहा काय? आमी म्हणटा न्हू, हांव फासाक सापडला पण तर म्हजी सुटका करची. म्हाका अशें दिसता की कोण म्हाका मारूंक येता, कितें करूंक येता. यू नो समटायम्स वी गो थ्रू दीस फिलिंग्स, रायट. इट लुक्स लायक म्हणजे तुका यू फील लायक आतां यू फील लायक ब्रोकन, यू फील लायक लेफ्ट अलोन, यू फील लायक रिजेक्टेड. आनी एक भाशेची आमकां केन्नाय फिलिंग जाता, जावं भावना आमकां जाता की अशें दिसता की फॅमिली म्हज्या लागीं हा पूण कोणूच ना. जालां अशें हे भशेन घरान फॅमिली हा पूण अशें दिसता की सगळीं म्हजे सोडशिल्लीं पयस आहा. वय ना, कित्याक लागून हे भशेन जाता काय? कित्याक आमी मोग कितें तो अजून जाणा जावंक ना, अणभवंक ना. हालेलुया, थँक्यू जीजस. जेन्ना आमी एवेची खबर शिकताली, एवेन देवाच्या उतराक सगळ्यान पयले वयर दवरूंक ना म्हणून ती फसली, शेणली, चुकली. येसू न्हू, चुकीचें फर्मोण सगळ्यांक मेवलें. वय ना, पूण तरी आसतना म्हणटा देवान संवसाराचो, आपले पोरजेचो, आपले रोचणेचो इतलो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक म्हणटा वंपून दिलो. कॅन यू गो टू जॉन 3:16? आतां आमी जेन्ना उत्पत्तीचें पुस्तक पळयलां, कितें पळयलां आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकार? एवेन कितें केलें? उत्पत्तीच्या पुस्तकार एवेन कितें केलें? देवाचें उतर मोडलें आनी पातक भितर सरलें. वय ना, they broke the command of God and sin entered in them. Yes or no? जेन्ना पातक भितर सरलें, इमिडिएटली कितें स्टार्ट जालें? उस्के, खोती. देवान दिलेले पयले उस्के खोती आमकां. आदामाक कितें कोत आहली? 3:16. आदामाक कितें कोत आहली पयली सुरवातेक? कोणें टेन्शन आहलें? ओ म्हाका कितें फळ ना, कांय ना, खावपाक कितें तरी रांदचें पडटलें काय, कितें करचें पडटलें. कितें मेवलां तुमकां हे भशेन बरयलेलें उतर? देवान कितें म्हणलेलें? सगळें तुमकां रोचना, जाय ते तुमी खायात आनी तुमी बरे भशेन एन्जॉय करात. वय ना, देवान म्हणलेलें शेतान वचा, राना, शेत करा. तें मागीर जालें. शेताची खबर ती मागीर जाली. पयलें सांगलेलें देवान जेन्ना पातक घडलें तेन्ना ही खबर जाली. पूण सुरवातेक देवान म्हणलेलें तुमी काम करात आनी पोट भरात. सुरवातेक सांगलेलें देवान काम करून पोट भरात म्हूण. दादल्याक पासून सांगलेलें ना. कित्याक? देवान सगळे मनशाक तयार केलेले. वय ना, आनी 7व्या दिसा आपणे विसव घेतलेलो. कित्याक देव खूब थकलेलो न्हय ना. देव थकता? ब्रदर वय म्हणटा रेस्ट म्हणजे कितें? रेस्ट म्हणजे कितें? आमी आयज रेस्ट म्हणजे कितें पळयता? सिस्टर हांव थकलें उबें रावन, लेट मी रेस्ट, लेट मी गो एंड सिट एंड टेक सम रेस्ट. वय ना, आमी रेस्टाक, विसोवाक हे भशेन पळयता. पूण जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकाचेर नदर मारता, 7व्या दिसा देवान म्हणटा विसव घेतलो. देव 6 दीस थकलो काम करून म्हणून ताणें विसव घेतलो. देव म्हणटा मायटी गॉड, चड शक्तिवंत, कसो थकतलो? It's not talking about that rest what you and I are understanding. It's not about that rest. वो विसव न्हय तो जो आमी चिंता, जो आमी समजता. काम करून म्हाका त्रास जाले, म्हजे पेकोट दुखता, हांव बसता आनी मातसो विसव घेता, रेस्ट. God is not speaking about that rest. Rest meaning completion. रेस्ट म्हणजे संपूर्णताय, संपूर्ण जालें, कंप्लीट जालें.
देवाच्या बिब्लिकल रेस्ट कितें, देवाच्या उतरा प्रमाणे रेस्ट म्हणजे कितें, आमी चिंतता तसलो रेस्ट न्हय. जेजून म्हणला मातेवाच्या 11:20 तुम्ही जी कोण व्हेरी हार्ड टायर्ड आहा, कम अनटू मी अँड आय विल गिव्ह यू रेस्ट. कसलो रेस्ट म्हणटा काय? ओगे तूं बस बेडार वचून चेरी कांय कोनाका, त्या रेस्टाची खबर कोता तो. I have accomplished everything for you. You come to me, cast all your burdens unto me, and I will give you rest. समाधान. तो रेस्ट जावन हा समाधान. तो रेस्ट जावन हा काळजाक शांती. तो रेस्ट जावन हा तुका एक काळजाचो तुज्या विसो. आयज आमी काम करून थोकत जाल्यार बसोंक सोदता, वयवो ना? करेक्ट न्हू? एक मनीस काम करता दिसभर, टायर्ड जालो तो बसता. एक लेबराक पासून पळय तूं दिसभर काम करता, एक मदलो टायम तो टायर्ड जाता आनी बाबडो बसता. करेक्ट न्हू? येस. मागीर पोतो उठा पोतो कामाक लागता. तो जाला आमचो फिजिकल रेस्ट, आमी म्हणटा तो. येस न्हू? एक मनीस कुडीन थोकोंक ना, तकलेन सगळे वर चलता, त्या मनशाक रेस्ट नाका? कसलो रेस्ट घेतलो? बसोन घेतलो? तो बसला आनी तेंच चिंतलो. तो म्हणटलो न्हिदोन रेस्ट घेवया. न्हिदतलो. हें मिशीन बंद आसतलें? चिंतपाचें मिशीन बंद आसतलें? ना. आसतलें अशें ना? ना, मिशीन चालू. तर म्हणटलो चल आतां मातशें थकला आनी बरें गरम गरम उदक न्हावया. आमी फिजिकली टायर्ड जाल्यार आमी म्हणटा न्हू गरम न्हाय जाल्यार बरें दिसतलें. सो आतां तकलेन सगळें रेस्ट ना. तो म्हणटलो चल गरम उदक तकलेर घालया. न्हाता थिंगा पासून दुकानी रडटलो. कित्याक? तकलेन चलता कितें वर, चिंतना, खोती, हुस्के, पळय ना. हातूंतल्यान कसो रेस्ट मेवतलो? तो रेस्ट आमकां जेजून दिला. ते समाधान आमकां जेजून दिला. देवान जेन्ना 7व्या दिसा विसो घेतलो म्हणटा, तो विसो कसलो? तो थकला म्हणून न्हय. तो विसो जावन हा कंप्लिशन. तयार केले. कंप्लीट म्हणटा पळय आनी मागीर रेस्ट करता, तो रेस्ट कंप्लीट केलें. देवान हातीन केलेलो संवसार घडला सगलो. देव उतर उलयले. गॉड सेड लेट देयर बी लायट. लायट तयार केली हातीन, थकोंक ना. गॉड ओनली स्पोक अँड ही सॉ. गॉड सेड अँड गॉड सॉ. देव उलयलो, देवान पळयलें. उलोवन तकलो काय? 6 दिसा सगळो आपलो वावर काबार केलो. 7व्या दिसा जो त्यानं विसो घेतला म्हणटा, तो विसो जावन हा सोंपाडले, कंप्लीट केले. आनी आयज जेन्ना आमी नव्या करारान पळयता, जेजू आमकां म्हणटा इट इज फिनिश्ड. इट इज फिनिश्ड म्हणजे कितें खुर्सार? सगले सोंपाडले. तुका आनी म्हाका आनी कांयच करपाची गरज ना. म्हणजे कितें कामाक वचपाची रावशात फाल्यां सान? ती खबर न्हय आ? काम करूंक जाय. सांपावलू पासून काम करतालो. कसलें काम करतालो जाणा तुमी सांपावलू? जेन्ना ताका जेजू मेवलो अशें ना की ताणें काम करूंक ना. टेंट करतालो तो, टेंट मेकर आहलोलो. समजता? तंबू बांदपाची ताका हें आहलोली टॅलंट. तें करतालो तो. तें करून तो आपले स्वर भोंवती आहा तांकांय खावयतालो आनी आपुणूय जेयतालो. सो अशें ना की जेजू म्हणटा म्हजे चडशी हे आतां हांव तुमकां रेस्ट दिता, तुमी जेजू मेळ्ळो आतां म्हाका कामाक वचपाची गरज ना. ती खबर न्हय. ओके? इट्स कंप्लिशन. मिनींग जेन्ना म्हज्या मनाक शांती ना, म्हाका अशें दिसता सगळीं म्हज्या विरुद्ध येता, सगळीं म्हाका त्रास दिता आनी हांव दिसभर चिंता. जेजू म्हणटा तुजी चिंतना म्हाका दी, हांव तुका समाधान करता. सो तूं काम करता आसतना पासून आतां तूं चिंता जेजून म्हाका शांती दिल्या, हांव शांतेन जियेता. सो कालचो दीस असो आसलो जेजूची वळख मेळच्या पयलें हांव सगळें हुस्क्यान चिंतलांनी काने कादता, भाजी कादता, चिंता कशें आतां कितें करपाचें, सगळीं म्हाका हें करता तें करता. हें जाल्यार आदल्या दिसा. आतां जेन्ना जेजू तुज्या जिवितान येता, आयज तूं कानो कादता, थँक यू जीसस फॉर युअर पीस. आय एम एट रेस्ट. यू हॅव टेकन ऑल माय वरीज. You have taken all my cares. You have taken all my anxiety. You have given everything to me. I thank you and I praise you. Now you're cutting and chopping your thing. Did you see the difference? अंतर पळयला आमी? फरक पळयला आमी कशें जाता तें? जेजू जिवितान येवच्या पयलें आनी जेजू जिवितान येयल्या उपरांत. हालेलुया. तेका लागून जेजू नासतना आमच्या जिविताक कांयच अर्थ ना. हांव जाल्यार म्हणटा without Jesus there is no meaning for our life. I'm saying that. I don't know about others. With my personal experience, I can tell you, before I met Jesus or before I encountered him, how was my life? And today, when I see my life together with Christ, how different and how wonderful it is for me. Hallelujah. Jesus तर जिवितान आमच्या ना, आमच्या जिविताक कसलोच अर्थ ना. We might work, still not satisfied. We might struggle, put all the effort, but still not satisfied. तुम्ही पळयला एक मनीस
सगळी वर्सांच काम करता पूण सदांच त्याच्या तोंडार हा पावना उणें ना त्रास हा वय ना तेच भाशेन एक मनीस जर जेजूक अणभवला जेजूक एनकाउंटर केला तो सगळी वर्सां काम करता ओ कोरिना पासून तो संतुष्ट हा दादोशी आहा तांतून वय ना गोडेक तिची सॅलरी पासून उणी आसत कम्पेअर टू दॅट अदर पर्सन जो कोण सदां ग्रम्बलिंग करता मे बी तेजी सॅलरी पासून थोडी आसत पूण तो समाधान हा कित्याक त्याने जेजूची शांती घेतल्या हे भाशेन आमी जेजूक वळखोंक जाय हे भाशेन आमी जेजूक आपणाक जाय हे भाशेन ताची वळख आमकां मेळोंक जाय पूण जोरी तर आमी सैतानाच्या ताळ्याक तर कान दिता सैतान येतलो आनी कितें म्हणटलो फाल्यां हें करूंक जाय परवां तें करूंक जाय हुस्के कोंती घालतलो आनी त्या उतरांक तर आमी कान दिता आख्खी रातूय आमी न्हिदना आख्खो दिसूय आमी सुसेगात ना वय ना फाल्यांचो हुस्को आयज 10 वर्सां मागीर कितें जातलें हुस्को आयज हे कोण घालता हुस्के कोती जेजू कितें म्हणटा सुकण्यांक पासून म्हणटा वारायल्या सुकण्यांक पासून म्हणटा सर्वेस्वर बाप पळयता जाल्यार तुमी सुकण्याकीन व्हरती न्हू बापाक वय ना जाल्यार आमकां खोती हुस्के कित्याक हे जे खोती हुस्के हा हे सगळे आमी देवाच्या हातान घालपाक जाय अशें ना की आमी खोती हुस्के घालून उगी बसपाचें ना आमचो कितें दिसपट्टो वावर हा तो आमी करूंक जाय जर तर आमी कामाक वयतली कामाक पूण आमी दादोशी आसतली आतां तूं कामाक वयता वय ना कामाक वयता थिंगा जायतो लोक आहा तुजे सरभोंवती यू मीट पीपल डिफरंट पीपल रायट तू कामाक वयता सिस्टर तुका जायते कलिग्स आहा जावं तुजे सराउंडींग आहा नॉट नेसेसरी एवरीबडी लायक्स यू करेक्ट नो Not necessary everybody likes you. Not necessary everybody is in your support. Not necessary everybody is in your favor. Correct? No. There would be people who is against you. तू कामाक वयता तुजे कलिग्स अशें आसतले की तुजे अगेन्स्ट आहा ऑलवेज ट्राय एंड डू सम प्लॅन एंड प्लॉटिंग अगेन्स्ट यू टू पुट यू इन ट्रबल देर वूड बी पीपल जे भाशेन जेजू कशे त्रासांनी घालपाक फारिजो येताले तशें आमकांय त्रासांनी घालपाक जायते आमचे लोक आसतले दुस्मान वय ना पूण आतां जेन्ना एका मनशाक जेजूच्या उतराची समजणी ना जेजूक वळखोंक ना आनी आतां तो तूं कामाक वयता तूं घरा येता आसतना बरी खुशालकायेन येतली जेजू ना जिवितान जेजूची वळख ना जेजूच्या मोगाचो अणभव ना आनी आतां तूं सदांच कामाची घरा येता आनी थिंगा खूब तुका त्रास करता आनी तूं घरा येता आसतना खुशाल येतलें वो सारकें तोंड सारकें हें बावलें करून येतलें भुरगीं पळय म्हणटा आसतलीं मम्मा कितें जालां वाय यू नॉट हॅपी वाय यू सॅड वॉट टू टेल यू बाबा दीस इज हॅपनिंग दॅट इज हॅपनिंग दे आर डुईंग दीस दे आर डुईंग दॅट What we are speaking? जे कितें घडटा पळय तें वय ना कित्याक लागून वी आर कन्सिडरिंग वॉट दे आर डुईंग टू मी हाव दे आर ट्रिटींग टू मी येस नो आमी कन्सिडर करता म्हजे कलिग्स म्हाका कितें करता कन्सिडर केला म्हूण घरा येता आनी तीच मेसेज दिता घोवाकूय तेच सांगता फोनाचेर मामीक सांगत घोडेक घरा कडेन वय ना भुरग्यांक सांगत तोंड उक्तें करून सगळें उलयता कितें जाता तें फाल्यां वयता कामाक पोत्यान फाल्यांच्या दिसा आयज जाला तेज्याकीन सुबेज जाता आतां कितें जाता आय थिंक आय शूड रिजायन येस नो रिजायन केलेलें बरें हिंगा म्हाका रावपाक आनीक वाट ना ही सगळीं म्हज्या अगेन्स्ट आहा मागीर आमी कितें चिंता म्हाका जाय ते भशेन हें काम ना कोण म्हाका बरें करना काम सोडया येस नो करेक्ट काम सोडया म्हणटलीं आतां घरा येता सगळो वगत रातभर जेमना काम सोडलें जाल्यार सॅलरीचें कितें कशें जातलें घरान एक्सपेन्स आहा बील आहा हें हा तें हा जोडाय काळजार तूं नेक्स्ट डे म्हणटा नाका रिजायन नाका तशें या पळय जाल्यार आतां आनीक बस जाता मागीर कितें जाता आमकां मागीर कितें जाता दुसरे दिसा आनीक बस जालें तिसरे दिसा आनीक बस जालें आतां जाल्यार आमी म्हणटा पयशेय नाका कांय नाका हांव वचना हें जालें एका मनशाची परिस्थिती एट द सेम टायम नाव यू हॅव क्रायस्ट इनसायड ऑफ यू नाव वेन पॉल एनकाउंटर्ड जीसस बिफोर पॉल एनकाउंटर्ड जीसस ही वॉज अ फॅरिसी ऑफ द फॅरिसी येस नो तो आसलेलो कोण फारिझेव तो इतले सगळं शिकलेलो अपन्या कोराचे सगळे कायदे सगळे तो शिकलेलो फारिझेव तो आसलेलो पावलो आनी कोण जेजूक मानता तांकां तो पिडापीड दितालो वय ना जेजू मेळच्या पयलीं तेची कशी आहली परिस्थिती रागार जातालो तो पूण अशें ना की तो देवाक देवाचो ताका मोग नासलो अशें नासलें देवाच्या मोगाक लागूनच तो जेजूक पळय कोण वाकणटा जावं जेजूची कोण पळय स्तुती करता तांकां तो त्रास दितालो कित्याक ताका दिसतालें कितें देव पळय सर्वेस्वर हा तेज्या आड वचोन हेंच्यांनी दुसरो देव केला पयलो माना मागीर कितें म्हणटा आमी एकल्याच देवाक नमस्कार करचो आतां हे कोणाक दुसऱ्याक नमस्कार करता जेजू म्हणलेल्याक हें पावलूचें जालें समजता सावलू जेन्ना आहलोलो पावलून कितें चिंतलें एकल्याच देवाक नमस्कार करचो पयलो मनांत येता आनी हे सगळे हे जेजू म्हणटा तेच्या नांवाच्या फाटल्यान गेल्या जो नाजारेताक सावन आयला
सो जेसूची वळख ताका मेळच्या पयलीं पावलू कसो आसलो? जेसूची वळख मेळच्या पयलीं पावलू कसो आसलो? मोगान जियेतालो? ताका दिसतालें देव निंदा कोत्ता, एका मारपाचें, बंदखणीन घालपाचें, मारून उडोवपाचें, बंदखणीन आनी तांकां सगल्यांक जेलीन घालपाचें, सगल्यांक बांदून घालपाचें, सगल्यांक वॉर्निंग दिवपाचें, मारून उडोवपाचें. वय गो ना? हे भाशेची चीच ना आहली. मोग आहलो हिंगा खूंय तरी? मनशाचो मोग आहलो? कोणाचो मोग कोत्ता म्हणटालो तो आपूण? देवाचो. देवाच्या मोगाक लागून हांव देवाचो मोग कोत्ता म्हूण हांव कितें कोत्ता? मनशाक मारता, मनशाक घालता बंदखणीत. वय गो ना? हे केन्ना? जेजूची समजणी ताका येवच्या पयलीं. सो एक दीस असो जाता, इसरोंक ना तें कामाचें उदाहरण. आय कंटिन्यू. ओके. सो आतां जेन्ना सावलू जेन्ना दमस्कस वचपाक तयार जाता लेटर घेवन, कसले लेटर घेवन वयता तो दमस्कस? दमस्कस शार हा, त्या शारान पळय कोण जेजूक स्तुती कोत्ता, जेजूक हे बुसता, तांकां सगळ्यांक हाडपाची जेरुसल्याक आनी बंदखणीक घालपाची. हे लिगली लेटर घेवन तो आतां वयतालो. कितें जाता वाटेर? सॉल आयकलां तुमी हे? सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिता? म्हजे परचेक न्हय, कोणाक? म्हाका. पूण जेजूक दितालो त्या देवाल्यार लोकांक दितालो. पूण जेजून कितें म्हणलें? समजता? सो जेजून कितें म्हणलें? सावलू कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिता? आनी सावलू कितें म्हणटा? तूं कोण? हू आर यू लॉर्ड? एंड ही सेड, आय एम जीसस ऑफ नाझारेथ. हांव तो नाझारेथाचो जेसू. कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिता? आनी एक असली लायट आयली म्हणटा, एक उजवाड, एक किरण आयली म्हणटा. सावलू 3 दिसांक लागून कुड्डो जालो. 3 दिसांक लागून ताची नदर गेली. समजता? आतां 3 दिसांक जेन्ना तो कुड्डो जालो, ताची नदर गेली, आतां कितें जाता? तेणें कोणाक एनकावंटर केलो? जेजूक. कोणाची वळख, कोणाचो ताळो ताणें आयकलो? जेजूचो. जेजूनकूच ताका सांगलें, हांव तो नाझारेथाचो जेजू. तेज्या पयलें ताका जेजू खंय तरी भेटलेलो ना. तो चिंतालो हांव देवाचो मोग कोत्ता, ताका लागून हांव ह्या लोकांक पिडापीड दिता. कित्याक? हे लोक देव निंदा कोत्ता, हे लोक देवाक सोडून कोणाक जेजू म्हणटा ताका वखाणटात. सो आतां हांकां हांव बंदखणीन घालतलो. पयलो मानामेत तांणी मोडला. एकल्याच देवाक नमस्कार करचो, हे सगळे कोण जेजूक नमस्कार करूंक गेले. करेक्ट न्हू? येस वा नो? ओके. 2 दुताच्या इतिहासान हे सगळे हा बरयलेले. सावलूची खबर चॅप्टर 9 हा, 26 हा, आनी एक हा. सो जेन्ना आतां सावलू जेन्ना आतां वयता, जेन्ना जेजू ताका मेळटा, आतां सावलूचें जिवीत जेजू मेळच्या पयलीं कशें आसलें? तो चिंतालो आपल्या तकलेन की हांव कोत्ता तें सारकें, हांव वायट कोन्ना, पूण म्हज्या देवाक हांव सांबाळटा, म्हज्या देवाचो हांव पयलो वयलो मोग कोत्ता. पूण तो मोग कोत्ता कोत्ता एका समजणी ना हो जेजूच जावन आसा देव म्हूण. अंडरस्टँडिंग? पूण वेन ही एनकावंटर जीसस, 2 lines ही हर्ड. सॉल why are you persecuting me? तो म्हणटा कोण तूं? हांव जावन आहा नाझारेथाचो जेसू. हालेलुया. नाव आमी या थिंगासर एकूच I'll just read that. In Acts chapter 26, verse 14, okay? And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Hebrew language in Acts 2 दूताचा इतिहास 26 chapter 14th verse. आता वो सावलू आता आपणाची टेस्टमनी सांगता. तो म्हणटा आपण तालो आयकलो म्हणटा हिब्रू भाशेन, आनी तो म्हणटा सॉल सॉल why persecute you me? It is hard for you to kick against the prick. And I said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you persecute. Now, but rise and stand up upon your feet, for I have appeared unto you for this purpose. फुडलीं उतरां कितें? जेजू म्हणटा हांवें तुका इचला, I have appointed you, but rise and stand up upon your feet. उठ तुज्या पांयाचेर उबो राव म्हणटा, आनी हांव तुज्या मुखार तुका आयला म्हणटा. I have appeared, हांव तुज्या मुखार आयला म्हणटा तो for this purpose, to make you a minister and a witness both of these things. Sister, we can repeat. पयलीं आयकोया मागीर ओपन करा. ओके. नाव ते म्हणटा कितें?
I am Jesus whom you persecute, but rise and stand up on your feet, and I have appeared unto you for this purpose, to make you a minister and a witness both of these things which you have seen, and of those things in the which I will appear unto you or reveal unto you, delivering you from the people and from the Gentiles, unto whom now I send you, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by the faith that is in me. Sanctification is by faith. Sanctification is setting apart. Kushin kado. Somjata, today we are all those who believe in Jesus Christ and accept Him as the Lord and Savior, we are sanctified, we are set apart for His purpose. आता हांगासर कितें जाता, वो सावलू जेजू मेळच्या पयलीं ताजी चिंतना कशी आसलेली आनी आतां जेजू मेळ्ळ्या उपरांत ताजी चिंतना कशी आहा. नव्या कराराचो चडांत चड भाग कोणे बरयला? पावलून बरयला. वयवो ना? चडांत चड भाग कोणे बरयला? पावलून बरयला. पवित्र आत्म्याची शिकवण आमकां चडांत चड कोणेन दिल्या? पावलून दिल्या. कुरपेची शिकवण आमकां चडांत चड कोणेन दिल्या? पावलून दिल्या. पवित्र आत्म्यान हो पावलू इतलो बोल्लो आयज आमी नव्या कराराची चडशी चड जाणवाय आमकां उतराची पावलू उदेशी मेवता. हालेलुया. हो कोण पावलू? जो पयलो सावलू आहलो, लोकांक पिडापीड दितालो, आयज तो जेजूक मेळटा आनी ताजें जिवीत जे भशेन आसलेलें तशें आनीक उरोना, पूण ताजें जिवीत चेंज जाता. आतां आमी जें उदाहरण घेतलेलें, ही भयण कामाक वयता, कामाचें पिडापीड जाता आनी जेजूची वळख ना. ही सगळी कशी येता? कोंतींनी, चिंतनांनी, हुस्क्यांनी, सगळी चिंतनांनी. पूण जेन्ना ती जेजूक आपल्या जिवितान अणभवता आनी जेजूची वळख जेन्ना तिका मेवता, आतां तिचें जिवीत कशें जातलें? कोणूय कितेंय करूं, love of God is in my heart. कोणी म्हाका कशें ट्रीट करूं, my God strengthens me. Within me, म्हज्या भितरल्यान म्हाका देव एक शक्तीन भरता, म्हज्या भितरल्यान म्हाका देव एक गोठायेन भरता. आनी ही गोठाय, ही शक्ती, सुरतें काय म्हणला, जेन्ना आमकां जेजूची वळख मेळटा, पवित्र आत्म्यान जेन्ना आमी भरता, आमचें लायफ नॅचरल जायना, पूण आमचें लायफ जाता सुपरनॅचरल. हालेलुया. आयज ही भयण जर कामाचेर खूब निराशी जाताली, त्रासान आसताली, जावं तिका खुशालकाय नासली, संतोष नासलो, सगळें नासलें, आयज जेन्ना तिका जेजूची वळख मेळटा, हीच बायल जावं हीच अस्तोरी जावं वत मनीस काले भशेन आसलो, ओगोत लागून ह्या मनशाचें जिवीत कंप्लिटली चेंज जावपाक when that person is in Christ Jesus. Hallelujah. It's the matter of repentance. Repentance is changing the way of your thinking. If you are thinking that I am targeted, if you are thinking that people are coming against me, if you are thinking that I am, left alone or rejected one, it's the matter of you only knowing the truth, who you are in Christ Jesus. The day you understand, ज्या दिसा तुका गोमतेलें तुजी वळख कितें, तूं कोण तो, आमची चिंतना, आमची करणी उतरा प्रमाणे बदलता. सो आमकां स्वताची वळख जाणा जावपाक, वळख घेवपाक आमकां भोव गरजेचें. हालेलुया. ताका लागून जेजू म्हणटा तुमकां स्वत गमन येतलें, स्वत तुमकां सुटका दितली. आयज आमी जेन्ना ही शिकवण आयज सुरू करचे आदी आमी एवेचें उदाहरण घेतलेलें. जेन्ना देवान आज्ञा दिलेली, एवेन सैतानाचो ताळो आयकलो, तें उतर मोडलें. वयफना उतर मोडटाच कितें भितर सरलें? पातक भितर सरलें. कोणाची गुलाम जालें मनीस? पातकाचो, सैतानाचो गुलाम जालो मनीस. वयवो ना? जे भशेन सैतान आमकां चलयता, सैतान आमचो बापूय जावन पडलेलो. येसो न्हू? आनी ही बरी खबर शुभ वर्तमानाची? ही शुभ वर्तमानाची खबर आमकां ना. देवाचें उतर म्हणटा आमी रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 10, 11, 12 आमी कितें पळयलां? नो वन वॉज रायचियस, नो नॉट वन. कोणूच बरो नासलो, एकलो पर्यान ना. कोणाचीच बरी करणी ना, कोणूच बरो नासलो, सगळीं पातकी जाली. ही बरी खबर ना. सो बरी खबर ज्या जाग्यार नाहली, जाल्यार आमकां बरे खबरेची आतां आमकां वेट नाका, रावपाची गरज नाका. आहा न्हू? येसो न्हू? आतां बरी खबर नाहली, सगळो बॅड न्यूजूच आहलो. कितें म्हूण? आमी पातकाचे गुलाम, सैतान आमचे राज चलयता, आमी देवा सोडशिल्ली पयस जाली. मेन थिंग वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड बिकॉज ऑफ दॅट सीन, बिकॉज ऑफ द डिसओबिडियंट. येसो न्हू? ते उतर मोन्यांक लागून देवाचो आनी आमचो संबंध तुटलो. करेक्ट न्हू? एक संबंध तुटल्या उपरांत एक मनीस खुशालकायेचें जिवीत जिवंक जाता? जायना, कित्याक तो मनीस आत्म्यानूच मेला. आय यू अंडरस्टँडिंग? तो मनीस आत्म्यानूच मेला. पूण आतां आमी रावता एका सोडवणदाराक, जो सोडवणदार येतलो आनी आमची सोडवण करतलो. हालेलुया. एक वस्तुरी हा आमी पळयला, समारिटन वुमन पळयला तुमी तिका? ती दनपारच्या टायमार उदक काडूंक वेता. कित्याक ती दनपारच्या टायमार वेताली उदक काडूंक? जुवांगाच्या आयुसर ना?
कितें म्हणटा त्या टायमार कोण आसना मागीर कितें जालें कोण ना जाल्यार बर्थडेन तिका रावपाक नाका आसलेलें आं कोण ना आतां फ्री हांव डायरेक्ट वचून घेवन येता दॅट वॉज द रिजन वॉट वॉज द रिजन शी वॉज गिल्टी शी वॉज अशेम येस ऑर नो शी वॉज फिलींग दॅट शेम टू गो इन द क्राउड कित्याक लोक तिच्यो खबरो कोत्ताले कित्याक लागून कितें कोत्ताली ती शी वॉज अ सिनर मिनींग वॉट पूण खंयच तरी देवान तिका तूं पातकी म्हूण बोट दाखयलें आमी म्हणलें ती पातकी आसलोली ती पातकान जियेताली ती एडल्टरी हितून जियेताली आमी म्हणलें पूण जेजून तिका खंय तरी तें उतर म्हणलां आमकां मेवता पुस्तकार ना जेजू कोणाकूच खाली उडोवंक येवंक ना पूण जेजू आयलो आमकां साल्वार कोरपाक आमी पासून दुसऱ्याची पातकां इजिली उलयत पूण जेजू आमची पातकां उचारिना पूण उचारी नासतना ताच्या मोगांतल्यान आमकां पातकाची वळख दाखयता तो यू नीड टू रिपेंट एंड कम बॅक टू मी हालेलुया आतां जेन्ना ती वस्तुरी आयली ती कित्याक दनपारच्या टायमार वयताली कित्याक दनपारच्या टायमार कोडकोडीत वत आसलें तो टायम न्हय उदकाक वचपाचो असो दोंगराचेर तो टायम न्हू आसलेलो वय ना आमी वयतली 12 वरांचेर उदक हाडूंक वताची एक तर फातर वयतली सांजेर पळोवया म्हणटली वय ना अनलेस इट इज युअर सिट्युएशन आतां ह्यो वस्तुरीचे कितें लॉजीक सांपडलेली उण्यापणांक सांपडलेली लोक तिचे गजाली कोत्ता आसतलो मातशें कितें जालें गजाली जायना जावंक ना पासून जाल्यो गजाली त्या शेजारीगेर कोण भुरगो 2 दीस येयला पावोंक चोडवाक कोण गाय तोच येता 3 दीस जाले कोण गाय कोण ना आमी खबरू जाता न्हू नॅचरली सो ते वस्तुरीची जेन्ना आमी खबर पळयता 5 जाण तिचे गोरकार जाले आनी वो आतां 6व्या बारी कोण ती रावताली तेजे 6वें ती काजारूय जावंक नाहली तो गो नाहलो तिचो वय ना सो हें बरें जिवीत जिवप देवाच्या उतरा प्रमाणे ना पूण हेजो अर्थ असो ना ती बायल आतां कशी तिची कितें तिची परिस्थिती आहा कितें तिचें सिट्युएशन आहा आमी समजोंक ना पूण जेजू समजलो वय ना आतां जेजू त्या टायमार वताच्या टायमार थिंगा वता आनी कितें म्हणटा म्हाका तान लागल्या पियोंक दी तान लागल्या पियोंक मागले ती म्हणटा कितें तूं तर जाण आसलो हांव कोण ती तूं म्हज्या लागीं उदक मागचो नाहलोय तुमचे जुदेव जाण आमकां हें कोन्ना खायना पियेना सामारेकाराक वय ना तो म्हणटा कितें तुका तर गोमत हांव कोण तो इन्स्टेड ऑफ मी आस्किंग यू तूं म्हाका विचारतली तें उदक म्हाका दी कित्याक हांव दिता तें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका केन्नाच तान लागची ना आतां ही कितें म्हणटा अरे दी तें फास्ट आपणाक आनी हिंगा येवंक पडचें ना ही आतां कितें चिंता तें उदक तर हांव पियेत म्हाका हिंगा येवपाची गरज ना हे लोकांच्या तोंडांतल्यान हांव सुट्टेली सो दनपारां कोणाची म्हाका येवपाक पासून गरज ना जेजू म्हणटा दिता कितें गोर वन कंडिशन गो एंड कॉल युअर हस्बंड पूण जेजू खंय तरी म्हणटा तूं पातकान जियेता तुजे 5 गो जाले 6वो आहा तोय तुजो गो न्हय हें सारकें न्हू हें अशें न्हू हें तशें न्हू तूं चेंज जा तूं हें जा जेजून कितें म्हणलें जेजून कितें दाखयलें वच आनी तूं तुज्या गोरकाराक आपय आतां ही वस्तुरी कितें म्हणटा वस्तुरी कितें म्हणटा म्हजो गोरकार ना तो म्हणटा सारकें तुजें तो म्हणटा फोट मारले म्हणून तुवें ना सारकें तुजें तुजे 5 गोरकार आनी वो आतां रावता तुजो गोरकार न्हय तो म्हणटा तूं कोण तो म्हणटा आपूण आय एम द मसाया हांव तो सोडवणदार ही वस्तुरी कितें म्हणटा सोडवणदार येवचो आसा आनी एक तो मागीर सांगता तो म्हणटा सोडवणदार येवचो आसा तो सोडवणदार आमकां सांगतलो जर सोडवण करतलो म्हणजे कितें सोडवणदार येवचो आहा म्हूण लोकांक खबर आहली समजता सोडवणदार येवचो आहा आमचो मसाया येवचो आहा म्हूण आमकां खबर आहली तेन्ना जेजू म्हणटा हांव तो सोडवणदार ही बायल थिंगा सगळें मोडको उडयता सगळें सुट्टा आनी सारकी धांवता ह्या स्टोरींतल्यान हांव कितें सांगूंक सोदता ह्या स्टोरीचे ती लोक जाणा आसलेलो सोडवणदार येतलो आनी आमची सोडवण करतलो पूण त्या टायमार लोकांक समजून नासली की तो वो तो जेजू म्हणून सावलू पासून चुकलो ह्या नाजारेताच्या जेजूक वळखपाक वय ना येस नो सावलू पासून चुकलो आयज घोडेक आमी आयकलां जेजू विशीं पूण चुकल्या आसतली ताका मानून घेवपाक आमचो सोडवणदार म्हूण कित्याक लागून हांव म्हणटा जेजूची म्हाका वळख आहा तरी पूण हांव गुलामपणान जियेता जेजूची म्हाका वळख आहा तरी पूण हांव पातकान जियेता जेजूची म्हाका वळख आहा तरी हांव हुस्के काडटा जेजूची म्हाका वळख आहा तरी हांव खोतींनी बोल्लां जेजूची म्हाका वळख आहा तरी आसतना हांव भिरांतीन बोल्लां येस नो म्हणचे कितें
जेजूची म्हाका वळख आहा पूण जेजूक हांवें अणभव. जेजूची म्हाका वळख आहा आयकला पूण जेजूक हांवें अणभव. जेजूक आमी अणभवपाची आमकां भोव गरज. तेका अणभवले बगर तेज्या मोगाची आमकां समजणी येवपाची. जे कश्टान जे त्रासान आमी पळय जियेता हातूंतल्यान सुटका आमकां मेळपाची ना. त्याच्या मोगाचो अणभव करपाक आमकां भोव गरजेचें. आनी एकूच उपाय आहा त्याच्या मोगाचो तर आमी अणभव करतली. दीस आनी रात हे उतर आयकचें, दीस आनी रात हे उतर वाचचें, दीस आनी रात ह्या उतराचेर आमचो नियाळ जावचो. 3 वस्तू सांगला वय ना. आयकचें, वाचचें, नियाळ करचो. ह्यो 3 वस्तू तर आमी केल्यो जेजूचो मोग आमच्या भितरल्यान असो जोरी कशो व्हांवंक लागतलो. ताणें म्हणोंक ना ताज्या तुमच्या भितरल्यान जोर फुट्टली म्हूण. हे उदक जेन्ना तूं पियेतलें तुज्या भितर जोर फुट्टेली म्हूण. हे सोनू 7व्या विचार अशें पासून म्हणला तुमच्या भितरल्यान जोरी व्हांवतल्यो. कसल्यो? मोगाच्यो, संतोशाच्यो, शांतेच्यो, कृपेच्यो, ताज्या बरेपणाच्यो जोरी व्हांवतल्यो. व्हांवता काय जोरी आमच्या भितरल्यान? आमच्या भितरल्यान राग व्हांवता. शेजाऱ्यागेर बरें कितें हाडलें कुल्लाट काय व्हांवता. कोणें कितें म्हणलें दूख व्हांवता. कितें व्हांवता? कितें व्हांवतलें म्हणलां तेणेन? बरेपण व्हांवतलें. एक जोर जेन्ना व्हांवता, जोर पळयला तुमी? स्प्रिंग पळयला? जोर पळयला? एक जोर व्हांवता. तें उदक जायते जाणांक बऱ्याक पडटा पियोंक. पळय ना ही जोर जी व्हांवता तो गांवचो लोक उदीक पियेता जाल्यार ती जोर ज्या ज्या जाग्यांचेर पावता तितलोय लोक तें उदक पियेता. वय ना. पूण एक फावंटन धाकटूसो आहा धर तेजें उदक सगळ्याक पसरतलें ना. जेजू म्हणटा जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर देंवन येतलो तुमच्या भितरल्यान जोरी व्हांवतल्यो म्हणटा. आनी ह्यो जेन्ना जोरी तुमच्या भितरल्यान व्हांवतल्यो तुज्या सोर भोंवतीच्या लोकांक सगल्यांक ह्या जोरीचो फायदो जातलो. आमी जातली ब्लेसिंगां, आशिर्वाद दुसऱ्यांच्या जिवितान. हे भाशेची फळां आमच्या जिवितांतल्यान उत्पन्न जावंक जाय. पूण केन्ना जावंक पावतली? जेन्ना आमकां त्या जेजूची वळख जावं अणभव आसतलो. एक्सपिरियन्शियल नॉलेज आसतली. ते हाव टू से अणभवतली जेन्ना तेजो मोग आमी न्हू तेन्ना ह्यो जोरी फुटोंक लागतल्यो आमच्या भितरल्यान. जे बंद उरचें ना. जोर हाडूंक जाता कोणाच्यान? सो जेन्ना ह्यो जोरी व्हांवतल्यो आमकांय फायदो जातलो बरेपणाचो आनी दुसऱ्यांकूय जातलो. हांव फायदो असो म्हणना संवसारीक गिरेस्तकायचो ह्या फायद्याची खबर हांव करना. बरेपणाची देवाच्या. कित्याक संवसाराची गिरेस्तकाय आयज आसत फाल्यां नासत. दॅट वी कॅनॉट गिव गॅरंटी. बट इफ यू अंडरस्टँड द लव ऑफ गॉड the joy will get overflow within you. So no matter you have something to eat or you don't have, but you will be always joyful. And God makes sure that you will never go in any lack. That is the eternal promise of God. Are you understanding? ही समजणी येता? ओके. हांगासर कितें बरयला पळया. पावलूक जेन्ना तो मेवलो Acts 26 17 वर्स. आता जेन्ना तो 16th वर्स म्हणटा there are 2 things. One, to make you a minister and a witness both of these things which you had seen and of those things in the which I will reveal unto you. आता जेन्ना सावलूक जेजू मेळ्ळो. आज तुमी सगळीं आयले हांगा देवाचें उतर आयकोंक. वय ना. तुमच्या जिवितान कितें तरी अप्स एंड डावन आसतले. येस न्हू. कितें तरी उणेपण आसतलें बरेपण आसतलें. वयर सकयल आमच्या जिवितान आसता. कितें तरी आसतलें तुज्या काळजाक जावं तुका जे त्रास जाता जावं तुका तें ट्रबल जाता ओ मे बी यू आर गोईंग थ्रू समथींग. कितें तरी तुजें सिट्युएशन आसतलें. आयज तुमी हांगासर आयल्या हें देवाचें उतर आयकोंक. आनी आयज जेन्ना सावलू जेन्ना वयतालो दमास्कस वयतालो देवाचें उतर जेजूचें उतर ताणें आयकलें. आयज तुमी हांगा बसून देवाचें उतर आयकता. आनी जेन्ना पावलून देवाचें उतर आयकलें जेजू तेका म्हणटा म्हाका तुजें सोवें येवजण हा. I have appeared unto you for this purpose. When you hear the word of God, there is a purpose why you are in this planet Earth or why you are in this place. Why God has given you this life, there is a purpose. The reason why you are there is a purpose. कोणूच संवसारान वचोन ना बेश्टो देयला जाय तो जियेलो गेलो ना. एकल्याक देवाची येवजण. जेन्ना आमी जेरेमायाचें पुस्तक पळयता जेरेमायाक देव म्हणटा तुज्या सोवें म्हाका येवजण हा. तूं जेन्ना तुज्या आवयच्या कुसव्यान आसतना सावन तुका हांव वळखता आनी तुजें सोवें म्हाका येवजण हा म्हणटा.
दर एका मनशाक देवा सोवे येवजण हा, पूण ती कितें येवजण ती एक एकल्यान आपणान सोद काडपाक जाय ह्या उतरांतल्यान. हालेलुया. जेन्ना देवाचें उतर पावलूक आयलें, पावलूक कितें जालें, देव म्हणटा म्हाका तुजें सोवे येवजण हा, बेश्टो तुका दिसती पडोंक ना, बेश्टो तुका अपियर जावंक ना, म्हाका तुजें सोवे येवजण हा. आयज दर एकाक आमकां देवाक आमचे सोवे येवजण हा, पूण ही येवजण तो तूं सोदून काडटलो ह्या उतरान आमी वेळ सरपाक भोव गरजेचें. वन थिंग वी हॅव टू डू, शिफ्ट आवर फोकस. I remember last month also when we were here, we were talking about the shifting our focus. Yes or no? I was giving an example. Jesus said, this side, your problems are this side. You remember, right? You were there. So, एक आमकां करपाची गरज हा, आमचें मन ध्यान आमी शिफ्ट करूंक जाय आनी ते जेजूचेर मारूंक जाय. पावलूक पासून जेन्ना जेजू दिसती पडलो, जावं जेजूचें उतर ताणें आयकलें, फिजिकली पावलून पेद्रू भशेन ताच्या शिसा भशेन जेजूक पळयलोलो फिजिकली, उतर आयकलें, उतर पडलें कानान. आयज तुज्या आनी म्हज्या कानान उतर पडटा. जेजून एका थोमासाक कितें सांगलें, ब्लेसेड आर दोज हू हॅव नॉट सीन मी बट येट दे बिलीव इन मी. हालेलुया. सो जेजूक आमी दोळ्यांनी पळोवंकूच जाय म्हूण ना, पूण जेजू जेन्ना उतरांतल्यान आमी अणभवतली आनी ताका स्विकारतली, तो जेजू तुमचे कडेन उलोवंक लागतलो आनी तेका तुजें सोवें कितें येवजण हा तो तुमकां दाखोवंक लागतलो. आनी एक एकल्यान ते येवजणेक सोद काडपाची गरज कशी, ताच्या उतरांतल्यान. अशें ना की आमी म्हणया जेजू तुका म्हजे सोवें कितें येवजण हा सांग म्हाका, हांव रेडी हा करपाक. ना ना, नॉट दिस वे. यू ओनली स्पेंड टायम इन हीज वर्ड. एज यू स्पेंड टायम इन द वर्ड ऑफ गॉड, जितलें तूं उतरान टायम स्पेंड करतलें तितलें तितलें पळयत वचपाक तुका जाणवायेन बसतलो, तुका तो वाट दाखयतलो, खंयचे वाटेन वचपाचें, कशें करपाचें, कितें करपाचें, कितें शिकपाचें, तो तुका सोस मेळटलें. हालेलुया. जेन्ना आमी जॉन 16 आमी जेन्ना पळयता, जॉन 16 आमी 7th वर्स जेन्ना आमी पळयता, nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. Now, हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर ओपन केला जॉन. ओके रीड इट बाबा. तरी आसता हांव तुका सोद सांग, हांव गेलो जाल्यार तुका आदावाचेर हांव वचना, जायन जाल्यार काडोची तुमचे ताय येवचो ना, पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे ताय धाडटलो. ओके. Nevertheless, I tell you the truth, हांव तुमकां खरेंच सांगता, it is for your advantage that I go away. Advantage म्हणजे कितें? फायद्याक. Advantage is what? फायदो. आमच्या फायद्याक. For your advantage. It is for your advantage that I go away. आमकां दिसतालें न्हू, कितल्या जाणांक दिसता जेजूच्या टायमार आमी आसोंक जाय आसली जेजू बरोबर म्हूण. शिसांनी काय बरें एन्जॉय केलें जेजू बरी न्हू, 3.5 वर्सां. आमी आहल्यार कितलें बरें जावपाचें, वय ना? वय ना? ना? वय न्हय जेजू बरी रावपाक, आंग वस्त्रां घात लावपाक, पेकोणी ओडून काडपाक, वय ना? ते रोगफाट जाल्ले बायलेन कितें केलें, तेजें आंग वस्त्रां घातल्यार जाल्यार हांव बरी जातली. सो आयज म्हाका तर पेकोणीन तर जाय, हांव सोमती तिकेट काडटा आनी वेता जेजूक थिंगा हात लावपाक, वय ना? बरें जावचें नासलें जेजू आहलो जाल्यार अजून पासून आमी आसतना वा आमी त्या देवाड्यार आहली जाल्यार. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा, फॉर युअर एडवांटेज आय हॅव टू गो अवे. एडवांटेज कित्यान हा, तो आसतना ओ तो वचोन. सो कोणाक जाय जेजू आसतनाच्या टायमार रावपाक? वेन इज द एडवांटेज, देन ऑर नाव? एडवांटेज केन्ना, तेन्ना वा आतां? आतां आन्सर चेंज करूंक मेळना, हांव जाणा कोणे कोणे वय म्हणलेले ते. आतां आन्सर चेंज करपाचो ना. येस ऑर नो? विदाउट नोईंग द वर्ड ऑफ गॉड वी कॅन डिझायर रायट जेजू आसतना हांव आहलेलो कितलें बरें जावपाचें, जेजूचें मुखामळ पळोवंक मेळपाचें, हांव लेस घेवन वयतलें आहल्यार मुखामळाचेर घालपाक, वय ना? कोणी जाय जाल्यार हात लावपाचो, झाडार चडपाक मेळपाचें, जाकेर चडला तसो. येस ऑर नो? सगळे क्रावड वयता तितून हांवूय वचपाचें जेजू फाटल्यान, दोंगरार बसपाची, समन जालोलो ऑन द माउंट आयकोपाक, काय बरें न्हय? पेकोवणी चडशें कितें जालें,
कोणी जाली बरेपण जालें आनी आमकां दिसता त्या वेळार आमी आसलेली आयज बरें जावपाचें त्या वेळार तोमास नाहलोलो शीस कितें म्हणलें तोमासान unless and until if I don't see him with my eyes and put my finger in his that nail print I will not believe. So कितें जालो फायदो तेन्नाचो त्या तेंपार तें आसो आनी जेजू हांगा कितें म्हणटा फॉर युअर एडवांटेज दॅट आय गो अवे तुमच्या फायद्याक म्हणटा हांव वयता सो फायदो कित्यान हा तेन्ना ओ आतां ब्लेसेड आर दोज who will not see me or who have not seen me but yet they believe. आशीर्वादीक ती जी कोणे म्हाका पळोवंक ना पूण ती म्हजेर सोत मानतली समजता इट्स देर इन 20 John 20:29 I think. Yes, and Jesus said unto Thomas, because you had seen me you has believe now, but blessed are they that have not seen me and yet they believed. Did we saw Jesus with our physical eyes? आम्ही जेजू फिजिकली पळयला पूण आम्ही स्वत मानता कोण जाली आशीर्वादीक कोणाक हा एडवांटेज आमकां पूण दिसना तेचेर जेन्ना आमी स्वत मानता तो जावन हा आमचो आतां कितें भावार्थ म्हणटा तसो वयफो ना दिसना तेचेर आमी स्वत मानता तो जावन हा आमचो भावार्थ हे उतर जे देवाचे आमी आयकता तातूंत कितें उत्पन्न जाता भावार्थ वयफो ना उतर जे आयकता ते आयकोन आमकां कितें उत्पन्न जाता भावार्थ जाता सो आयज आमी जे कितें उतर आयकलां पावलून जेन्ना उतर आयकलें कितें आयलें भितर भावार्थ जेजू उलयलो हांवें तुका इचून काडला 3 दीस तो कुड्डो जालो 3 दीस ताका दिसती पडना पूण ह्या 3 दिसान कितें केलें तेणें हांव कितें खातलो म्हाका कितें जेवण मेवतलें गाय म्हाका ड्रिंक कितें हाडटलें गाय कोणाच्या घरान हांव हा गाय म्हाका बिशाणें मॅट्रस आसतलें मोमू गाय म्हाका मेटा दितलें गाय न्हिदो ह्यो चिंतना चिंतालो पावलू ही चिंतना आसली पावलू कितें चिंतालो जे उतर जेजूचे ताणें आयकलां त्या उतराचेर ताजो नियाळ चलता unless you don't meditate on the word of God you will not get the revelation तुका प्रकाशनी येवची ना तुका समजणी येवची ना देवाच्या उतराचेर आमचो दीस आनी रात नियाळ जावपाचो भोव गरजेचो हालेलुया थँक यू जीसस सो आयज जे आमी कितें आयकलां दीस आनी रात आमचो नियाळ जावपाक जाय आमच्या जिवितांत तर आमी सदां काळ एक संतोशान जियेतली एक शांतेन जियेतली जाल्यार अशें आमी आयकली आनी गेली घरा आयज हांवें पावलूचें उदाहरण घेतलां आयज जरी तर कसले एरियान तुमच्या कसले भागान तुमकां तुमच्या जिविताच्या भागान तर तुमकां एक कसले त्रास हा दुख हा ओ तुका कितें प्रॉब्लम हा एनीबडी हॅज फिजिकल पेन हा कोणाक हिंगासर कुडीन पेन हा खंय हा ब्रदर युअर बॅक इज पेनिंग लेग पेन यू हॅव इट रायट नाव उबो राव पळय उबो राव थिंगाच उबो राव मातशी हा ओके देवाचें उतर आमकां म्हणटा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली ही स्क्रिप्चर सगळी जाणा तशेंच आमकां प्रभावाचें पुस्तकूय आमकां म्हणटा देवाचें उतर जावन आसा आमकां जिवीत आनी आमचे कुडीक भलायकी आयज हें उतर आमी आयकलां आतां मॅटर इज वॉट आमी स्वत मानता तूं स्वत मानता देवाच्या उतराचेर वय आमी मानता आनी आमी आशिर्वादीक जेन्ना आमी दिसना तेचेर स्वत मानतात जरी तर आतां हें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी तर आमी बरी जालीं आनी आमी स्वत मानता भावार्थान ती पेकोणी आमी स्विकारता पेकोणी आमची न्हय आमचीच सो आतां तूं दोळे बंद कर आनी जेजू ते खुर्सार पळय यू सी जीसस ऑन द क्रॉस बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज बाय हीज वुंड्स वी आर हील्ड एंड वेन गॉड सेज समथिंग God is always faithful to his word. If God said that by the wounds of Jesus we are healed, we are healed. And God has given us the authority to speak to the mountain. Lord, I thank you and I praise you. And I command in the name of Jesus to the pain to leave this body right now. And I speak complete healing in the name of Jesus. Life of Jesus is flowing in your body right now. The Lord is healing you right now. The creative miracle is taking place in your body right now. Holy Spirit, I thank you and I praise you for confirming
every word of God with signs and wonders. And I speak complete healing in the name of Jesus. Father God, we thank you and we praise you. Lord Jesus, we thank you for your sacrifice on the cross. And as we look unto you, Lord, on the cross, we believe that by your wounds, we are healed. Thank you, Jesus, for complete restoring this body. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. Brother, check. You do like this. Kneel down. You check. Is it still paining? Okay. Place your hand on your knee and say, Lord Jesus, I thank you and I praise you for forgiving me, for shedding your blood for me on the cross. Lord, I thank you. You went on the cross. You took the wounds on your body so that I could be healed. Lord, I receive this healing which you have given me. Life of Jesus is flowing in my knees. Life of Jesus is flowing in my knees. Life of Jesus is flowing in my knees. Every veins be loose in the name of Jesus. Ligaments be loose, be lubricated in Jesus' name. Thank you, Jesus. I am healed by the wounds of Jesus. I am healed by the wounds of Jesus. Thank you, Jesus. Check, brother. Unedala, do like this. Don't get scared. Do like this. You could do this before? Yeah, but like this. Not like this. Okay, kneel down again. Praise God. Not paining? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. ओके देवान आमकां पेकोवणी दिल्या केन्ना आयज न्हय 2000 वर्सां पयलीं आनी आयज पासून आनी सोदां काल जेन्ना आमी बावारतान ते उतर उचात्ता पेकोवणी आमची अशें ना पेकोवणी थी हा आनी हांवें थिंगा वचपाक जाय म्हूण ज्या जाग्यार हांव हा पेकोवणी थीच हा फकत उच्चारूंक जाय बावारतान हालेलुया Jesus came, Jesus died to heal and to set you and me free from every pain, from every bondage. This is the love of God through His Son, Jesus Christ. So आमी ताका सदांच विस्वाशी रावची आनी दीस आनी रात तूं म्हूण जेजू तुज्या गायनी हांव बरो जालो खंयसरूय पेन आसो हें आतां कितें मनीस आमकां पेकोवणी दिना हें उतर आमकां पेकोवणी दिता समजता पूण जेन्ना आमी भावार्थान उचात्ता आमच्या जिवितान जें तें घडोवन येता तें आमकां दिसती पडटा Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. कितें केलें तें देवान केलें ताका केलें आमकां जावचें ना आमकां केलां ऑलरेडी सगळें सोमेस्तान पासून ताणें केलां पूण आमी सोमेस्तान ताची वळख घेवची आनी त्या उतराक आमी सोत मानून ते दीस आनी रात उच्चारपाची आमकां गरज हालेलुया थँक यू जीजस चोर येता चोरूंक जिवेशी मारूंक इबाड करूंक पूण हांव आयलां म्हणटा जेजू जिवीत दिवंक सुबामपणाचें जिवीत हालेलुया हें जिवीत ताणें आमकां दिलां जें आमी स्विकारूंक जाय हालेलुया थँक यू जीजस जे भाशेन एक मेज आहा सगळें ताचेर दवरलेलें आसता आमी वचोन तें घेवंक जाय मावार्थान वय ना आमी तर म्हणून म्हाका गाय म्हाका न्हू गाय म्हाका गाय म्हाका न्हू गाय मेवतलें म्हाका तें कॉन्फिडन्सान जाणा जावन वचोन कितें जाय तें घेवंक जाय जावं पेकोवणी जावं कसली भलायकी हेल्थ गिरेस्तकाय कितें तुका जाय देवान तुका फावो केला 2000 वर्सां पयलें आपल्या पुता उद्देशी प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस हालेलुया प्रेज यू जीजस समजता हाव लॉंग आय कॅन गो सिस्टर आय कॅन कंटिन्यू ओके इतलें तुमकां समजलें 5 मिनटां बस 5 मिनटां जालें 5 मिनटां बस ओके 5 मिनटांनी ओके ओके जालें काबार करूया 2 मिनटां दी सो आतां आमी कितें शिकले आयच्या दिसा देवान आज्ञा सुरवातेक आमी एवेचें पळयलां देवान आज्ञा दिलेली मनशान मोडली आयज पासून आमकां आज्ञा आहा वो ना कसली ती आज्ञा देवाचें उतर आमी उच्चारचें कितें तें जेजू तुवें म्हाका तुजी शांती दिल्या
तुवें म्हाका तुजो संतोष दिला, हांव संतोषान बोल्ला, हांव खुशालकायेन बोल्ला, हांव आनंदान बोल्ला, हांव शांतेन बोल्ला, देवाच्या मोगान हांव बोल्ला, ज्या जाग्याचेर हांव वयतां देवान म्हाका इचून काडला फळादीक जावपाक आनी ही फळां दुसऱ्यांक दिवपाक. ही उच्चारणी आमची दीस आनी रात जावपाक जाय. आयज जेन्ना सावलूक देवाचें उतर आयलें, जेसून ताका कितें म्हणलें, तुका इचून काडला म्हणटा. सावलूच्या फायद्याक, कोणाच्या फायद्याक? समेस्ताच्या. समजता? देवान जेजूक धाडलो जेजूच्या फायद्याक वो आमच्या सगळ्यांच्या फायद्याक. सो सदांच जाणाचो फायदो फकत आमचोच न्हय, जेजूचे आयज बरेपण जालें कशें? ही सिटींग एट द रायट हँड सायड ऑफ द फादर, बापाच्या उजव्याक बसला, मोहिमेंत हा, वय ना सिंहासनाचेर बसला. पूण कोणाक पयलो ताणें फायदो केलो? आमकां सोडयली. येसो न्हू? आमकां सोडयली, आमची सुटका केली, आमकां बरेपण हाडलें, आमकां पिडेंतली सोडयली, दुखांतली सोडयली, शांती आमकां दिली सासणाक. आनी मुळां पासून जेजून संवसार दिता ती शांती न्हय, जी बापान जी म्हाका दिल्या ती शांती हांव तुमकां दिता. आनी आयज तीच शांती घेवन तुमी तुमच्या घरा वेता. तुमी तुमच्या घरा वेता. इन जॉन 20:21 आमकां uh, 20 सन आमी वाचया. And when John 20:20, okay? And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, peace be unto you. Shanti tumka. And as this shanti हे देवाचे उतर तुमकां दिता. शांती तुमकां. आयज तुमी कसलें उचामळ काळीज घेवन हांगासर आयलेली घोडे, कसलें कोश्टा जावं त्रासाचें काळीज, दुखाचें काळीज तुमी आयज घोडेक हांगासर घेवन यो. आयज देवाचें उतर तुमकां सांगता, शांती तुमकां. जेजू म्हणटा, एज माय फादर हॅड सेंट मी, इवन सो आय सेंड यू. तेजे पयलींची वर्स तो कितें म्हणटा? And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive you the Holy Ghost. हांगा तो कितें म्हणटा? जे as my father had sent me, even so I send you. म्हज्या बापान जे भाशेन म्हाका धाडला आयज हांव तुमकां धाडटा अशी सांग म्हणटा. पूण कितें दिलें पयलें? शांती दिली. वय ना? आयज तीच शांती देवाचें उतर तुमकां दिता. देवाचें उतर सदांच बरेपण. देवाचें उतर कितें? सदांच बरेपण, ताची कृपा, ताची काकूत, his mercy, his loving kindness, सदांच तोखता पळय तसले. वय ना? ही कृपा, हे तेजें बरेपण, वो ताजो साश्टांग तोखता तसलो मोग ताणें आमचेर वतयला एके भाशेन. समजलें? तो वतयला तो आमी स्विकारुया. आनी कोणें आमकां कितें म्हणो आमी उलट्यान तांकां जबाब दिवया नाका. आतां उतर कितें म्हणलेलें? देर इज नो वन रायचस, नो नॉट वन. येस और नो? बट थ्रू जीसस क्रायस्ट वी आर मेड रायचस. थ्रू जीसस क्रायस्ट वी आर मेड रायचस. शिकोवन व्हडली हा, बट टायम म्हणून हा आमकां. समजता? एका सेशनान हें शिकोवन जावपाचें ना. आतां म्हाका अशें दिसता समजणी आयल्या म्हणून हांव स्वत मानता, पूण कितें एक स्क्रिप्चर लीड्स टू some other place, that scripture leads to some other place. Yes or no? So it's like a chain. काबार जायना. आता तुम्ही म्हणटा आसतले आमी केन्ना नितीवन जाली? जाल्या. इन 2 Corinthians 5:21 आमी पळयता. He became sin for us so that you and I could be made righteous. आमकां नितीवन करपाक तो आपूण पातोक जालो म्हणटा क्रुसार. समजता? सो आयज ताणें आमकां नितीवन केल्या, आपलें बरेपण हा तें सगळें आमकां दिलां. आमी ताचो उपकार धरून आमी दीस आनी रात त्या बरेपणान आमचें जिवीत चलपाक जाय. सो पयलीं स्वतेर आय वूड लायक टू से बिफोर वी एंड अप द सेशन, कोणें कितें म्हणलें? आमी ताच्या उतराची जाणवाय घेवया आनी उतरांतल्यान आमचो जबाब जावं आमचें रिस्पॉन्स जावंक जाय. आमची केस्तांव नाका, झगडी नाका. कित्याक झगडी कोणाचें काम? सैतानाचें. तो कितें करून येता? चोरपाक, जिवेची मारपाक, इबाड करपाक. पूण आपूण आयला म्हणटा तो जिवीत दिवपाक. सो देवान आमकां जें जिवीत दिलां, सुभांकाराचें जिवीत, त्या जिवितान आमी जिवोचें. कशें जातलें? उतरांक रिगोवन रावप. अबायड इन मी. ताच्या भितर आमी रिगोवन रावपाक जाय. जाल्यारूच आमी ताजें शीस म्हूण मानवलेलें जातलें. अंडरस्टँड? सो आमी ताच्या उतरान रिगोवन रावया दीस आनी रात. हांगा तर आतां मे बी आतां नेक्स्ट टायम आमी केन्ना सेशन करतले, तुमी प्रिपेर जावन येवंक जाय, तुमी शिकोवन येवंक जाय आनी तुमी तुमचे गवायके हाडूंक जाय. बाबा लास्ट टायम आपणें तें उतर आयकलेलें, हांवें तें धरलें उतर जिखून धरलें, उच्चारलें आनी म्हज्या जिवितान आदी अशें आहलें, आयज म्हज्या जिवितान जेजून ही बदलावणी हाडल्या. हे भाशेन तुमची गवाय जावपाक जाय. तेन्ना की आमी म्हणूं येता ह्या उतरान खरेंच म्हज्या जिवितान बदलावणी हाडल्या म्हूण एके भाशेन. हालेलुया.
थँक्यू जीसस. जे भाशेन तुमी आयल्या ते भाशेन हांव स्वत मानता तुमी वचना पूण खरेंच जेसून तुमकां हात लायला आनी आपलें उतर तुमकां दिलां. हालेलुया. कोण दुकान आसलेली काळजान आयज आयज आतांच्या वेळार जेजू तुमकां सोडयता दुकानांतल्यान आनी एके भाशेन तुमकां संतोश सांगपाक बोलता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. कोण कितें विचारूंक सोदता? ओके, आमी सगळीं उबी रावया. सगळीं दोळे बंद करुया. सर्गींच्या बापा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता ह्याच्या वेळा पासत. हो दीस तुवें आमकां फावो केलाय तुज्या उतराची परगोटणी करूं आनी आयज जे भाशेन तुज्या भुरग्यांक तुवें ह्या सुवातेचेर धाडल्यां बापा, हांव स्वत मानता जेजू एकल्यान तें उतर स्विकारलां आनी तुवें तांच्या पालसाकी शांती हाडल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी तुका हांव आर्गां दिता. बापा, तुजो मोग जावन आसा सासणांक तोखता तसलो केन्नाच तुज्या मोगान कसलेंच उणेपण ना. आयज तोच मोग तुवें आमकां दाखयलो. जे भाशेन आयज आमी पावलुचें जिवीत पळयलां, एके भाशेन तो पयलो पिडापीड दितालो, वायट कोत्तालो, पूण तेकाच तुवें निंचून काडलो आनी आयज ताज्या जिविता उद्देशी, ताज्या शिकोवणे उद्देशी आयज आमचें जिवीत बदलो तुवें ताका एक कारण केलो. जे नाकारलेलें जालेलें तें तुवें निंचून काडलां आनी तें तुवें बऱ्यान बदललां. आयज आमी खंय ना खंय आमच्या जिवितान आमकांय कोणें नाकारलेली पूण तुवें आमकां स्विकारली आनी आमच्या उद्देशी तुवें तुजें बरेंपण काडलां म्हूण तुका हांव दिनवासता आनी आर्गां दिता बापा. आयज जे भाशेन हो संवसार आमकां एके भाशेन आमकां नाकारता, एके भाशेन आमकां वायट उतरांनी पाचारता, पूण तुवें आमकां सदांच तुज्या बऱ्या उतरान तुवें आमकां पाचारून तुवें आमकां तुजे सरशीं वेंगयल्या तुज्या पुता उद्देशी म्हूण तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता बापा. बापा, ही तुजी भुरगीं जे भाशेन आयलोली हांव स्वत मानता ती खाली हातीन वचना पूण तुवें तांचे माप तुवें बोललां तुज्या उतरांतल्यान, तांचें जिवीत तुवें बोललां तुज्या उतरांतल्यान आनी एके भाशेची एक भूक आनी तान तुज्या उतराची तुवें तांकां दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता आनी आर्गां दिता. जे भाशेन आमी उदाहरण घेतलेलें सामारिटन वस्तोरेचें, जे भाशेन तानेलेली उदकाक ती कुडीचे ताने, जे जाग्यार जेजू तिका भेटलो, जेजू तिका मेळ्ळो आनी तिच्या ओथम्याची तान ताणें बागयली आनी एके भाशेन तिचे उतराचे एक प्रवादी कशी जाली उतर परगोडपाक जेजूचें आनी आपल्या शारान धांवून गेली आनी तिणें जेजूची बरी खबर परगोटली. हांव स्वत मानता जेजू आयज जी कोण हांगासर हाजीर जाल्या तांणी तुजें उतर आयकलां आनी हेच उतर घेवन वचोन ती तेंच्या गांवांत वचोन हें तुजें उतर जे भाशेन ते समारिटन वस्तोरेन जे भाशेन वचोन सांगलें उतर आनी परगोटलें आपल्या विलेजीन, ते भाशेन ही तुजी भुरगीं जें उतर तुजें आयकलां आपल्या घरा वचोन आपल्या गोरच्यांक, आपल्या सोयऱ्यांक, आपल्या दायऱ्यांक हें उतर तें दितेली म्हूण हांव भावार्थान स्वत मानता जेजू. आनी तुजी कृपा तूं तांचेर देंवयता आतांच्या आतां म्हूण तुका हांव आर्गां आनी वाखाणी दिता. पळयतोत्म्या तूंच तांकां तुज्या कृपेन तुज्या मोगान तूं भर आनी तूंच तांकां यू फील देम विथ यू ओ होली स्पिरीट दॅट दे गो होम with that boldness, with that strength, and spread the good news to the ends of the world. Father, I thank you and I praise you for helping them to repent from their old life to the new, which is your word, Lord, where they become a big, great testimony to your Son, Jesus Christ. Lord Jesus, I thank you and I praise you for this family of this house, Lord, for giving us the opportunity to preach your gospel to these people, Lord. Thank you for blessing her and blessing her children, the elders of this house, Lord, and giving them a long, long life for your glory. Lord, I thank you for your abundance blessings upon each and every one who is present over here, upon them as well as upon their family, Lord, for blessing them in abundance in every area of their life, maybe in health, maybe in wealth, in anything which is missing or lacking in their life. Lord, I thank you for filling those areas of their life, for fulfilling every desires of their heart which align to your word, Lord. Lord, I thank you and I praise you for helping them to renew their mind with your word and live in the fullness of our Lord Jesus Christ. Father, I thank you and I praise you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. देवाक एक वर्ड आर्गांची भेट दिवया. Thank you, Jesus.